म्हाका रसलो म्हाका पोसलो हयेक म्हजो आपरास सोंसलो येमकोरांतलो येदोरांतलो मोगाक देवा तुझ्या रक्ताव काळीज मोचे तुका दिता मोगाक देवा तुझ्या रक्ताव काळीज मोचे तुका दिता तुझ्या रक्तान तुझ्या मांसान म्हाका पोसताय व्हडा मुझे काती कुर्सा मेलो सर्वाक तैस्मन म्हाका केलो मोक्षा देवा तुझ्या लठाव काळीज मुझे तुका दिता मोगाक देवा तुझ्या लठाव काळीज मुझे तुका दिता काळीज मुझे तुका दिता काळीज मुझे तुका दिता एवकरिस्तांत करोस अजरस्या मोगळा चेजून आमचे खातीर मनुष्य रूप घेवन या संवसारी तूं मनीस जावन आयलोय मरयेचे उदेरी एका मनशा बाळ जालोय जुजय आनी मरयेच्या ल्हान दुबळ्या कुटुंबांत तूं जल्मलोय ताजे संगी तूं रावलोय तांकां विधेय जावन चल्लोय तांचे सांगाता तुवें सुताराचें काम करून कुटुंबाक तूं आदार जालोय तांच्या मोगान वाडलोय आनी तांचे सांगाता एकवटान रावलोय 30 वर्सां कुटुंबांत जियोन बापाच्या कुशेक काल सावन बापान तुका दिल्लें तें मिसांव जारी करूंक तुजें परगट मिसांव आराम केलें सर्गींचें सत शिकोवन बापाची वळख दिवंक तूं एक मान प्रवादी जावन आयलोय लोकांचे कश्ट दूख पळोवन तूं बिरमत पावलोय आनी तुका बापान दिल्लें दैवीक शक्तीन सर तरेची पिडा गूण केली आनी व्हरतो असर्यगार जालोय मेल्ल्यांक तुवें जीव केलोय पातक्यांक बक्षिलें सर तराचे बंदडेन आशिल्ल्यांक सुटका लाभयली अशें आमी सर एका देवाची भुरगीं आनी एकामेका भाव भयणी म्हण परगट केलीं कुटुंबांत तशें समाजेंत मोगा एकवटान जियोंक उलो दिलोय तुजे जिणेच्या देखीन
मनशापणाचो भावबंदापण जियोंक देख सालोय. या स्वादीक मोगाळात शेजू आज 9 दिवसांचे नवेन आम्ही आराम करता आसतना मागण्यांत उदार सांग, मागण्यांत अभिरुची दाखोवंक आनी जर मागण्यांत आमी अभिरुची उदार जाता तो दिवच्यान पयलो जाता म्हणलें सत तूं आयच्या दिसा आमकां उगडापें करताय. स्वादीक जेजू आमी सर उरलाना तशें वाडा ह्या पवित्र सक्रामेंतांक आराधन करूंक, ओगलाप स्तुती करूंक, वंदन करूंक हांगासर आयल्या. देखून आमी सर्वां एकाच ताळ्यान एकाच मनान आमी ताजी आराधन करया, ताजी स्तुती आमी गावया. जेजू जल्मल्ल्या वेळार बोमगाळ भाव भयणीनो दुतांनी सर्गीत तावन गायन केल्लें. गवळ्यांनी सरपडोवन ताका नामान केलो आनी रायांनी ताका मोलादी काणयो भेटयल्यो. आमी आज फाटल्या 8 दीस नोवेनान हांगासर येवन आज 11चे नोवेन आमी करता आसतना आमी आमच्या सोम्याचे जोक आमच्या रायाक ताजे बराबर ह्या वक्ता वंदन पाठयता आसतना, दिनवासी भेटयता आसतना, आमचे प्रणाम अर्पीत आसतना आमी गायन करया, नमो नमो जेजू क्रिस्ता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, हुंड्या रूपाली पोनास्या. नमो नमो सोडबंदारा, सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. व्हडा तळ्यान आमी गावया. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, हुंड्या रूपाली पोनास्या. नमो नमो सर्वंदारा, सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. कष्ट जाली, वजन वयताली, रडताली, तुज्या फाटल्यान चमकाली. ताणें तुका उलो मारलो म्हणून जेजू दाविदाच्या पुता आमची खाकुळट कर. ती सर्व तुज्या पांयाक सरपडली. तुजे बरी आमी तुज्या पांया तळे आयल्या. आमी तुका उलो मारता. आज तुवें आमकां एक अपुरबायचो दीस फावो केल्ल्याक आमी आराधना पात्र घेवंक आयिल्ले आसतना उलो मान गायता. सर्गी सो देव तू आमकां मेळोंक रावला. देवोन लिपोवन तुवें भुंड्याचें रूप घेता. भुंड्या रुपार येवन तूं आमची संगी रावता. आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पिता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, हुंड्या रूपाली पोनास्या. नमो नमो सडवंदारा, सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. लोकांनी तुका स्वागत करून उद्गारून गायलें. ओसाना दाविदाच्या पुता. तुज्या शिसांनी तुजी स्तुती गायली. ल्हान भुरगीं तुजे पासलेन खेळोवन तांकां अर्सूंक लागलीं. तांचे बराबर आज आमी तुका वंदन करूंक, तुका अर्सूंक, तुजी ओगळीक उक्सारूंक आनी गावोंक आमी हांगासर येयल्या.
जियेचे सुख तुका सांगोंक आयल्या तुझे बुजवून आशेन हांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोंक ये तुझे कृपेचे दिन भंडार घेऊन ये नमो नमो जेजू क्रिस्ता हुंड्या रुपाली पोनास्या नमो नमो सुरबुंदारा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा जिणेचें सुख दूख आमी सांगलें आमी अण्णयल्या पवित्र सक्रामेंताच्या जेजू संगता थोडो वेळ मौन पर्यंत आमी पाशार करया दोळे दांपोवन तुज्या काळजान आसलेल्या जेजू लागीं उलोवंक प्रयत्न कर आज ह्या नव्या दिसा स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां अरियेकल्यांक की ह्या नव्यानाक आयिल्ल्यांक ह्या आराधना पात्र करच्या अरियेकल्या भक्तिकांक तो पळयता आज ह्या सुम्याक आमी पळयत आसतना तो आमकां पळयत आसतना ताचे स्पर्श आम्हा सर्वांक लाभोवन दी आमच्या जिणेंत कुटुंबांत वाड्या कुटुंबांत पिरगस कुटुंबांत आनी समाजांत जाल्ल्या बरेपणा अर्गां दिवया आमी उबी रावया आमच्या आतां आमी उबा रावया वड्या तळ्यान आमची जाप आमच्या सुम्याक उलोवमार म्हणया अर्गां तुका सुम्या जेजू वड्या तळ्यान आमी म्हणया अर्गां तुका सुम्या जेजू आमचे खातीर मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ल्याक ओ दीस फाव केल्ल्या खातीर हुंड्या रुपाक आल्या पवित्र सक्रामेंतान हजर आसाय देखून म्हाका तुवें जिविताचें देणणें दिल्या देखून बरो परिसाद दिवन म्हजो पोस्ट केल्ल्याक कश्टा वेळा कुमकेचो हात दिल्ल्याक कुटुंबाक संतोष दिल्ल्या खातीर आमचो दिसपट्टो ग्रास सोडूंक बरें काम आमकां फाव केल्ल्या खातीर बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर आमकां सर्व विज्ञान वरांतलें राखून व्हेल्ल्या खातीर तुझे मांस आनी रगत आमचें आत्मीक पोशण जावन दिल्ल्याक आमच्या काळजांत शांती समाधान फाव केल्ल्या खातीर आदी धरिल्ली योजना पंथाक पावयल्ल्याक अरी एक दिसा नव्यानाच्या वेळार पैणान सभीत राखल्याक सर्गींचे राज आमकां बसयल्ल्या खातीर तुझे माय मरीक आमची आवय जावन दिल्ल्या खातीर आमच्या कुटुंबांत बरी भाव भयणी दिल्ल्याक एवकरेस्तान तूं म्हजें खाण जालाय देखून म्हजे खातीर ताबेरनाकलांत रावताय देखून वस्तेक बरें घर न्हेसोंक जाय पुरतें वस्तू तुवें फाव केल्ल्या खातीर आमच्या बिरगजी सेवा दिवंक बरो येच्याक फाव केल्ल्या खातीर आमकां भुरग्यांच्या स्पिरीट दिल्ल्या खातीर ओ नवेनाचो वेळ दिवन दैवीक अनुभव लाभयल्ल्या खातीर पवित्र पुस्तक आमकां वाचतना तें आयकतना तें नियळतना तूंच आमच्या लागीं उलोवन तुज्या मोगाचो स्पर्श दिल्ल्या खातीर शिकपान जैत दिल्ल्याक वाड्या सांगाता येवचे अवकाश फाव केल्ल्याक
संघाचे जाल्ल्या सर बऱ्या कामा पासत अर्गा तुका सुमिया जेजू विविध संघ संस्थांनी पिरगस चिवळ दवरल्याक अर्गा तुका सुमिया जेजू पिरगसच्या योजनाक साई परतो आधार फाव केल्ल्या खातीर अर्गा तुका सुमिया जेजू आमच्या कुटुंबाचे वतिल्ल्या सर बेसावांक अर्गा तुका सुमिया जेजू ओ वेळ तुका आराधन करूंक फाव केल्ल्याक अर्गा तुका सुमिया जेजू येव क्रिस्तांचो चेजू मुखार उपकारिका मनान दिनवासी काळसान आज आमचे सगळे जिवीत आण ताका आयल्या जेजून गुण केल्ल्या त्याचा जण खोडकारा पैकी एकलो समारीकार वडा थाळ्यान देवाक वडणीत फाटी आयलो फाटल्या 9 दिसांनी हांगासर निरंतरी नवेना मागणी चलोवन आसतना आमकां जायते उपकार मेळ्ळ्यात जायते बरेपण जालां आज त्या समाराकारा बरी आमी अरियतली ताचे भाव आनी भयणी हांगासर नितळ चल्ले मात न्ही आमच्या संगतींनी आमी बऱ्या चिंतनांनी उदार जाल्या हे 9 दिसाची नवेन आमी करता आसतना आस ताका येवंक उपकार मनेचे जावंक जाय म्हणून कीर्तनकार सांगता आसतना आमी खऱ्या खाळसान मोगान हांगासर ताका मेळोवंक आयले आसतना उपकारी मनान दिनवासी काळजान सुमयेच्या पांयांक पडून आमी ताका आराधन करता आसतना ताजो उपकार बाळगून काडनासतना ताजी आशीर्वाद आमी मागता आसतना तो आमचे थंय आसा तसल्या धन्य देवाक गावया गीत तुका सुमया हा वर्गा दिता थाळयो भेटून आमी सगळीं गावया तुका सुमया वर्गा दिता तुझी विचित त्यानी आता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदा सुनावता सांगता म्हणया तुका सुमया वर्गा दिता तुझी विचित त्यानी आता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदा सुनावता सूर्य संतारा उजवाड पडता अंतर तुझे महिमेती भरता सूर्य संतारा उजवाड पडता अंतर तुझे महिमेती भरता रस्ता तू रस्ता तुझे नाव पवित्र गवनगा ओढा संतोषान रस्ता तू रस्ता तुझे नाव पवित्र गवनगा तुका सुमया वर्गा दिता तुझी विचित त्यानी आता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदा सुनावता नावडता तुका फुला फळा वगणता तुका मनशा बाळा नावडता तुका फुला फळा वगणता तुका मनशा बाळा रस्ता तू रस्ता तुझे नाव पवित्र गवनगा रस्ता तू रस्ता तुझे नाव पवित्र गवनगा तुका सुमया वर्गा दिता तुझे विचित्र त्यानी आता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदा सुनावता तुझ्या सारख्या मनशानुसरू
दैवी कृपेता काने टयलो तुझ्या सारक्याचो मनशा कृष्ण दैवी कृपेता काने टयलो रस्ता हांव तुझे नाव पवित्र रस्ता हांव तुझे नाव पवित्र गवनगांव तुका सुम्या हांव अर्गां दिता तुझे विचित्र ध्यानी येता तुजो दैवीक प्रगट करता तुका सदांच सुनावटा अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू आराधना तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू स्तुति तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू प्रणाम तुका सुम्या जेजू प्रणाम तुका सुम्या जेजू नमन तुका सुम्या जेजू नमन तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 Tymi आमी गेलीं येवकरींतले जेजू समोर आमी हांगासर आसा आमी बक्षणे मागजय आज 9 दिवसाचे नोवेन करता आसतना फाटल्या 8 दिसांनी आमी जायती चुकी केल्या सांग पुरो सागर समुद्र म्हणटा हांव कन्नडान थंय कितेंच तें मेळ्ळें वचना जेजू इश्टगाती चियेतल्या मोगाळ भावा भयणीनो तें कितेंच पाता करूंक आसेना कित्याक जेजू देव आनी पातकी सयत जिखून आयिल्लो ताचे जिवितांत दोंगरा वयल्या प्रसंगांत ताणें शिकयलें नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो फाटल्या 8 दिसांचे नोवेनकन आज परत ह्या थळार तुम्ही आसात तर बोमगाळ भाव भयणीनो नितळ मनाची ताका लागीं सर हांगासर आयल्यात आनी आज ह्या नोवेनाच्या वेळार तुमकां अरियेकल्यांगी तो आपडता अरियेकल्यांगी तो पळोवंक मेळटा वो बरवसो पातयणी जर आमी सर हांगा आयल्या जशें देवाच्या घरांत येतना आमची कूड नितळ सांबाळूंक आसा ती सोबीत वस्त्रांनी आमी न्हेसोन येता तशें आमचो आत्मो मेळो जाल्यार तर आमचें काळीस मेळ्ळें जाल्यार तर अरियेक फावटी जेजूक आमी शेवच्या वेळी पाताक आसा तर धुवन तें नितळ करूंक आस बाळोक जेजू आमकां अरियेकल्यांगी आपोवन दिता आनी त्या पातका खातीर चिंतना जावं उतरां जावं करण्यान सावन पातका खातीर आमी दूख पावया ताचो पाश्चात आमी जोडया आनी आमच्या इश्टा बरी बऱ्यान बक्षणे मागून सम्याचो आस्वाद आमी जोडया देखून हप्पನ ಪಾಪ ಮಾಡುವಿರುವೆ ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವೆ ಸೋತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ ಸಮಯಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಅರಸು ಯೇಸುವೆ ಕವಿಯಂಗೀತೆ ಅಪ್ಪನ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವೆ ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವೆ ಸೋತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ ಅಪ್ಪನ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವೆ ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವೆ ಸೋತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ तुझ्या लागीं मागण्यान बरो संबंध आसा करिनातल्या खातीर मागण्यात आनी हेरा संस्कार आचरण आनी भक्तीपणी वांटोवंक येनातल्या खातीर आमी मागया
ಗರ್ವದಿಂದ ನಾ ಮೆರೆದೆ, ದ್ವೇಷವನ್ನೇ ನಾ ಸಾಧಿಸಿದೆ, ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ ಜೀವಿಸಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ. ಗರ್ವದಿಂದ ನಾ ಮೆರೆದೆ, ದ್ವೇಷವನ್ನೇ ನಾ ಸಾಧಿಸಿದೆ, ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿ ಜೀವಿಸಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ. मस्त बडी आमच्या वडिलांक आवेदी जाल्ल्या खातीर, आमच्या वडिलांक पाठी साथ दिल्ल्या खातीर, आमच्या उतराने अरियेकल्यांक दुखयल्ल्या खातीर आमी बक्षाने मागया. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯನ ಮೆರೆತೆ, ಮನ ಬಂದಂತೆ ನಾ ಬಾಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯನ ಮೆರೆತೆ, ಮನ ಬಂದಂತೆ ನಾ ಬಾಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನೇ ದೂರ ತಳ್ಳಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ. आमच्या दिसपट्ट्या कामांनी आमी आळसाय दाखयल्ल्या खातीर, आमच्या इश्टां लागीं बरो सम्मान सांबाळनातल्या खातीर, हांव तुजो बरो आनी खरो इश्ट जावंक चुकल्ल्या खातीर सुमयात लागीं येया. ಕಾಮಮೋಹದಿಂದ ಬಾಳಿದೆ, ದುರಾಸೆಯ ಬದುಕ ನಡೆಸಿದೆ, ನರಕದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವೆ, ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನ ಯೇಸು ದೇವನೇ. ಅಪ್ಪನ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವೆ, ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವೆ, ಸೋತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ. ಮುಣ್ಯ ಅಪ್ಪನ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವೆ, ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವೆ, ಸೋತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ. आता मौन रावया. थोडो वेळ आमचे दोळे दंप्या, सातर सर आवाजांक आमचे कान दंप्या, आमची मोत पवित्र सक्रमेंतान खंसून जेजू कितें म्हणटा तें आयकुया. फाटल्या 8 दीस नवेन करन ह्या पुणशेताक येवन मागण्यांत उदार जाला की म्हणलें सवाल बाळोक जेजू आज आमा अरियेकल्यांक विचारता. मागण्यांत उदार जातात, धनांत पयलो जाता, उदारय जावंक पळयता. सिरकान बरयल्ल्या 29 अध्यायांत 9 तावन 13 म्हणसर आस देव आमकां कितेंय सांगूंक आशेता. तरी पूण धुपल्यांक सोंसणीकाय दाखय. तुज्या उदारपणाची वाट पळोवन रावंक तांकां दिनाका. आज्ञाक पाळो दिवन गरीबांक कुमोग कर. तांच्या गरजांनी तांकां रित्या हातांनी धाडिनाका. तुझे बाबा, तुझ्या बहिणी वा इश्टा पासो तुजो दुडू करची. तो
पत्रा पोंदा दवरून ताका माती खावय नाका. मौनतेच्या आदेशाप्रमाणे तुझे संपत्तीचो उपयोग कर. हें तुका भांगारा परस चड फायद्याचें पडटलें. तुज्या कोठारांत दान धन बरोवन दवर नाका आनी तें तुका सर विघ्नांतलें राखतलें. फुट्टाली वा चड भल्या प्रास बरे रितीन तें तुज्या दुस्मनाच्या विरांत झुजतलें. हे सक्रामेंत आमकां जेजू आज आमकां सांगूंक आशेता एक आपुरबायेचें. एक आमकां कितें करीसय आमच्या चलत्या जिवितांत म्हणल्यार आमकां आज तो आमकां शिकयता. मागण्यांत उदार जावंक आमी येता. मोगाळ भाव भयणीनो, मागणी आमी करता न्हय गे. डावट शेजारचो म्हणी सांगल्यार हांवूय सांगता म्हणून बारी बोंगार कोणेंय एकल्यान वय म्हळें. 8 दिसांचे नोवेन आमी करनासा मागणी करतात की म्हळ्यार म्हाका पळोवंक येताना ती 8 दिसाची खंय नात गी म्हणा नवीन दिसतात. आयज कितें म्हणलें पाद्रापान कालच्या कोलो आज संदेश मागण्यांत आमी अशें केल्यार उदार जाल्ल्या बरींच. खंड सांगता उदारता न्ही. कित्याक कितल्या बियान आमी एक सांगता की शेजारचो म्हणे म्हाका पाथर उडयत गे म्हणल्यार इतल्या बें आसा जाल्यार आमी जेजू मुखार आसा आमकां इतलें बें. आतां मागण्यांत उदार जाल्यात म्हूण चिंतया तुमी. हांव ना म्हणना. ते मागण्यांत उदार जाल्ल्या मनशा कडेन भावा कडेन या भयणी कडेन कितें पळोवंक मेळटा? स्माईल. ते पोट्याक मात प्लीज स्माईल म्हणटा स्माईल करतात. कितें पळोवंक मेळटा? तोंडाचे संतोष. तो काल आज तोंडार संतोष आसा गे ते बियान सांगल्यार पाद्राप ना म्हणत जाल्यार सांगया. पाद्रापान एक सवाल विचारला आमची एक जाप. कितें पळोवंक मेळटा? मागण्याचो व्यक्ती म्हण कशें आमी परखुचें? मागण्याचो व्यक्ती कशें म्हण सांगचें? 9 दिसांक नवें आयलो ताका मागण्याचें सर्टिफिकेट दिवन येवचें गे. हां तूं आयलय 9 दिसांक दर तुजी सर्टिफिकेट तूं मागण्याचो व्यक्ती म्हणचें गे. मागीर तुमी फाटीं येताना मागण्याचो व्यक्ती म्हण कोणी सांगतात तुमकां? तें सांगना ती. कितलें बरी आमची क्रिस्तांवां पळय. तर मागण्याचे उदार जायचे तर मोगाळ भाव भयणीनो मागण्याक उदार जाल्ल्या मनशांक मात तो पळोवंक मेळटा. मागण्याचो व्यक्ती जाल्यार मोगाळ भाव भयणीनो तो गौरव दिता. म्हज्या कडेन गौरव ना तर हांव मागण्याचो व्यक्ती न्ही. हांव हे पुडकिरो. हे म्हजे थंय ना तर हांव मागण्याचो लेबूल आंगाक घालून सगळ्या मूड भितर बस स्टँडांत भोंवल्यार मागण्याचो व्यक्ती म्हणचें ना म्हाका. कित्याक म्हजे थंय तें गौरव आसा तर म्हजे थंय ती सेवा करची अभिरुची आसा तर म्हजे ती सश्णिके आसा तर म्हजे थंय सांगतपण करूंक आसा तर म्हजे थंय हुस्को हेरां थंय दाखोवंक आसा तर संबंध आसा करूं तर खंडीत म्हाका मागण्याचे व्यक्ती म्हणटात. आज आमी हे चिंतून पळया हे आमच्या जिवितांत लक्तिकन आसात गी म्हूण. त्या धाडा जाल्यार तें तुमी 9 दिसांचे नवेन केल्लें पळय सार्थक. कोलो पाद्र्या पोयेक इतलें मागता पाद्र्यापान लास्ट दिसा अशें म्हळें न्ही त्या पाद्र्यापान. बगूं पुरो न्ही कित्याक म्हळें गे म्हणल्यार सवाल आसा. थोड्यांनी मागणें करूं येवचें बियान मागचें बियान. कित्याक ते जून जुलय ऑगस्ट म्हयन्यांत कोले गडगडे डडडड म्हणटा अयो मोरये. थंय मोरये उलो करचें. ताचे पयलीं मोरयेना गडगड येचे तर मोरये म्हण मारता. गडगड येनातल्या मोरयेना कोणी येना वय गे न्ही. तें डावट. हां वय. कित्याक आमी बियांक बियेना मागोंक मागान वगत बसल्यार रगल्यात ना तें. त्या देखून मागण्याचे मागणे कित्याक भियोवच्या खातीर
जेजू म्हाका राख मरिये म्हाका पाव म्हूण थोड्यांनी मागणें कांय करचें शेजारचो लाद्रू पळयता की त्या देखान या सांलो रसवाड्याच्या पेद्रून मागणें करचें ते मागण्याचेच मनीस ते मागण्याचेच मनीस तुमी न्ही तुमी बरे आसात थोड्यांनी मुणाचें म्हूण मागणें करचें कित्याक पाद्र्यान सांगलां ओडान म्हणा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणलो बरो पाद्र्याक तो जर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो म्हणना जाल्यार तो चाप्पे पाद्र्याक न्ही गे आवाज कर मागल्याक थोड्या बारीक उशी आनी थोडीं आसात मागणें म्हळ्यार बंगार तुमच्या घरांनी आंबोरी म्हणटात की शेजारच्यांनी तुमच्या शेजारच्या म्हणले आमकां आयकता कित्याक ह्या घरा लुसीबायन आंबोरी केलें जाल्यार तिल्यान तेच जिवायक आयकाचें व्हडल्यान म्हणचें आतां धाकटी आंबोरी म्हण सुरू जाल्या चलती मागणी बुकार हांवें पळोवं ना थोडी धाकटी आंबोरी आनी व्हडली आंबोरी म्हणटात थोड्यांगेर धाकटी आंबोरी ना व्हडली आंबोरी ना मागण्यांत ना हांगा मात बसोन म्हणटा वय फादर आमी मागणें करता म्हणटा मागणें करतना थोड्यांक आंबोरी तेर्स करतना आयवना हांगा ये म्हणचें त्या दळा मात आयवन आयलो हांगा एक कण तेर्स जालो आयवन येताना मागीर आयवी आंबरी ये गो म्हूण आयवी गापयतना आयवनाक आपयतना हांगा 2 कण तेर्स जाले मागणें करता आमी वय गी न्ही थोड्या मागणें करतना खोल्यो त्यो जांबायो सगळ्यो ते हें आसा ते पळय पेरमारी मुसुत्तो वसोंक साद आसा सिरियल पळय 2-3 घंटे सकाळ सांसरो जांबायत नात ही खंयची सत्यानाशाची वाट ही आंबोरी करतना वय की न्ही पळया तुमी आंबोरी करतना तो जेवसार नाटता आनी आमी आहा हे दौडली जांबाय शेजारच्यांगी कळटा वो आंबोरी करता आमी कित्याक त्यो दौडली जांबाय 2 घंटे मोबायल उस्ती ह्या पळय कांय ना सुशागात खंयचेय प्रॉब्लेम ना तशें आमचें मागणें आमी करता आमच्या मोतीन आमी करीचें आमकां परिज्ञान म्हण आसाचें त्या ताणें मात तें मागणें सार्थक जाता आनी मागणें करतना देव आमची परिक्षा करता थोड्यांक मेळटा न्ही उपकार थोड्यांक 9 दीस न्हय जाल्यार कांय मेळना ही गली गजल थोड्यांक मेळटा थोड्यांक मेळना कितें बाळो जेजूक राग गी ती गोरी आसा तुका सोर बेसांव ही काळी आसा तिका बेसांव नाका म्हणून बाळोक जेजून निर्धार केला की ना कित्याक मेळना आमकां भवत ना मोगाळ भाव भयणीनो आज आमच्या थंय भवत आसा जाल्यार आमच्या थंय भरोसो आसा जाल्यार आनी खंडीत 9 दिसांनी नवें करतात तर मोगाळ भाव भयणीनो आमकां खंडीत मेळटा पळया तुमी आनी हाका सक्स जावन बाळोक जेजूच ह्या पुणशेदार जावन आसा त्या देखून आमी प्रार्थना करता निरंतर मागतना आमकां बाळोक जेजू सोडून गेलना त्या देखून आस आमी त्या उद्देशान आज आमी हांगासर आयल्या आमकां मेळोवंक आयल्या त्या देखून आमी समर्पण करया दिमी आमी घालया जेजूक आमी समर्पण करया फाटल्या 8 दिसान नवें आमी कर 9 दिसा हांगासर आयल्या आमकां राखून व्हरूंक गेल्लो जेजू हांगासर आसा ताका तुमची जाप जाता हांव तुका समर्पिता म्हणल्यार जाल्यार तुमी म्हणा हांव तुका समर्पिता सोम्या हांव तुका समर्पिता सोम्या म्हजो मोग हांव तुका समर्पिता सोम्या म्हजो भवत आनी बरवसो हांव तुका समर्पिता सोम्या म्हजी पिडा आनी कश्ट हांव तुका समर्पिता सोम्या म्हजे सूख आनी दूख हांव तुका समर्पिता सोम्या म्हजी राटवळ आनी समस्ये हांव तुका समर्पिता सोम्या म्हजें कुटुंब आनी आस्पदीक हांव तुका समर्पिता सोम्या म्हजी अस्कतकायेन पथकां हांव तुका समर्पिता सोम्या म्हजी वायट संवय आनी अवगण हांव तुका समर्पिता सोम्या म्हजें काम आनी कमाई हांव तुका समर्पिता सोम्या म्हजी कृष्य आनी वेव्हार हांव तुका समर्पिता सोम्या म्हजी शिकप आनी स्वप्नां हांव तुका समर्पिता सोम्या म्हजें कुटुंब आनी मोगाचीं मनशां हांव तुका समर्पिता सोम्या म्हजें बिरगस कुटुंब हांव तुका समर्पिता सोम्या म्हजे शिक्षक आनी विद्यार्थी हांव तुका समर्पिता सोम्या
सुमया आमच्या याजक आणि धार्मिक भाव भयणीक हांव तुका समर्पिता सुमया म्हज्या कुटुंबाची पिडेस्तानी मलगडी हांव तुका समर्पिता सुमया म्हजो वाडो आनी वाड्या घरा हांव तुका समर्पिता सुमया आमच्या गुरुकारांक आनी लायक मुखेल्यांक हांव तुका समर्पिता सुमया आमच्या बवडते शिक्षण दिवच्या शिक्षकांक हांव तुका समर्पिता सुमया आमच्या सुदानींक हांव तुका समर्पिता सुमया आमच्या संघ संस्थांनी सदनाक हांव तुका समर्पिता सुमया आमच्या भुरग्यांक आनी युवाजनांक हांव तुका समर्पिता सुमया आमचे शिक्षण संस्थे हांव तुका समर्पिता सुमया आमचे कामेली आनी साकर हांव तुका समर्पिता सुमया आमची वाहन आनी आयुधां हांव तुका समर्पिता सुमया आमची कामाची आतेरां आनी मिशिनां हांव तुका समर्पिता सुमया आमची गोरवां आनी मनजाती हांव तुका समर्पिता सुमया आमची मोबाईल फोन आनी संपर्क साधनां हांव तुका समर्पिता सुमया आमची सौर योजना आनी कामां हांव तुका समर्पिता सुमया वर्गवास आमच्या कुटुंबादारांनी मोगाच्यांक हांव तुका समर्पिता सुमया आमच्या दानींक हांव तुका समर्पिता सुमया कुटुंबाची विचूच्या कष्ट जाल्यांक हांव तुका समर्पिता सुमया काम मेळनासतना बेकार आसच्यांक हांव तुका समर्पिता सुमया सैरीक मेळनासतना कंगाल जाल्ल्यांक हांव तुका समर्पिता सुमया आस्पत्राच्या पिडेस्तांक हांव तुका समर्पिता सुमया सेवाकरच्या दातेर नर्सांक हांव तुका समर्पिता सुमया वायट सवेचे गुलाम चल्ल्यांक हांव तुका समर्पिता सुमया सर एकसुरी विदेव आनी विधवांक हांव तुका समर्पिता सुमया आमच्या मध्ये आसच्या दुबळ्या दच्च्यांक हांव तुका समर्पिता सुमया वडिलां नातल्या अनाथ भुरग्यांक हांव तुका समर्पिता सुमया विशेषतेच्या सर भावा भयणींक हांव तुका समर्पिता सुमया आमच्या सेसरांनी वाड्यागारांक हांव तुका समर्पिता सुमया आमच्या राजकार बऱ्यांक हांव तुका समर्पिता सुमया पवित्र सभेच्या सर वडिलांक हांव तुका समर्पिता सुमया आमच्या सैनिक आणि पोलीस सिब्बंदींक हांव तुका समर्पिता सुमया लोकांची सेवा करणं समाज सेवा करच्यांक हांव तुका समर्पिता सुमया न्यायनीती करून दिवच्या नीतीदारांक हांव तुका समर्पिता सुमया होय मगाळ भाव भयणीनो आमी समर्पिता निजाय की हर एक वेळ आमी समर्पिल्लो आमकां सार्थक जाता आस अकरेचें इनोवेन करता आसतना सर हांगा लक्षार येया हांव प्रत्येक सगळ्यांक ही आस ह्या नोवेनाक हांव समर्पण दिता तुमचे इरादे आसात तुमचे ते समासात आस पाळोवक शेजू हे आल्तारी म्हाका समर्पया उठा देंदावन उठा हर एकल्यांक ही आमी हांगासर बाळोवक शेजूचें नवेन करण आस म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या कुटुंबाच्या शेजारच्यांक म्हज्या फिरगसकारांक सगळ्यांक बरें जायचें म्हणलें भोगप आसात हे लागीं सोम्याचें सोम्या आपयता अरी एकल्यांक सोमी आस हांगासर आपयता भोव मगाळ भाव भयणीनो सगळ्यांक आमी समर्पण करूंक आसा जैत लोक आज पिडेंत आसा जावंक पुरो कश्टान आसा जावंक पुरो बेजारान आसा जावंक पुरो सर्व ह्या वक्तार पाळोवक शेजू ह्या पुणशे दादान तुमकां सर्वांक आपणें दिल्लो आज सगळ्यांच्या घरान सांग पुरो अरी एका व्यक्तीक आज ह्या नोवेनाच्या वेळा प्रत्येक सावन आज तुमकां वचच्या मापान आशिर्वाद दिता सर्वांक बरें करन आसा ह्या वक्ता आमी समर्पया आनी गुण करूंक आपया जेजू म्हजी पिडा आपडू आनी गुण कर खंडीत ह्या वक्ता जेजू तुमकां आपडता आनी गुण करता सोमी आमकां अरी एकल्यांक ह्या वेळ आपयता सोमी अरी एकल्यांक तुमकां पळयता आनी हो वेळ प्रत्येक सावन मागण्याचो समर्पण करण्याचो हो वेळ जावन आसा सोमी अरी एकल्यांक पळोवन आसा तुमच्या प्रयत्न करतान आत्मीक दोळ्यान पवित्रतान सोम्याक पळया ह्या सक्रामेंतान सोमी आसा बाळोक शेजू उच्च मानान तुमकां पळयता बोमगाळ भाव भयणीनो आनी म्हणा हापड शेजू आपोड जेजू हांव बरो जातलो हांव बरो जातलो वडातला म्हणे आपोड शेजू आपोड जेजू हांव बरो जातलो बरो जातलो आपोड शेजू आपोड जेजू म्हाका भलायकी मेळटली लायकी मेळटली आपोड शेजू आपोड जेजू हांव गुण जातलो जातलो आपोड शेजू आपोड जेजू गुण कर शेजू कर जेजू आपोड शेजू आपोड जेजू गुण कर शेजू कर जेजू हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया सैत्यांग बरी भलायकी या वखछा मेळोन आसा सोमी हांगासर आसा हर एकल्या वखछांग हांगासर आसतना सोमी हर एकल्यांगी पळयता हर एकल्यांगी हापून आसा मगा वाडल्या हालेलुया 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 हापड शिजो या बऱ्या वखछा आमी हांगासर आसा 9 दिसांनी नवेन करूंक हांगा आयल्या तुजी भक्ती हांगासर आसा या पुणशतान हर एकल्या फावतान मागले तू पवित्र सत हर एकल्या फाव कर मोगाळ शिजो साहित्यांक बरी भलायकी मेळोंक आसा आतोकांक आतां बरे सर म्हणून आसा स्वामी शिजोंक आपण आसा या वखछांत हांगा आपट आसतना पवित्र शक्तीन हांगा भरत आसतना सर्व स्पर्श तुमचेर आसा म्हणून विश्वासी दवरूंक तळे दांपोवन मागता आसतना आपण आनी बरो जातलो म्हणल्या फावतान हांगासर आमी आसा मगाळ भावा भयणीनो पळय आमचो स्वामी तुमकां हर एकल्यांक या वखछा आपटता पवित्र शक्तीन भरता कितें तें उणें आसा सर शक्तीन आसा आनी अती मोगच्या आज पवित्रत्म्यान भरून आसात या आल्तारी बोवारे प्रकाशीत जावन आसच्या या पाळोक शिजोता प्रकाशीत तुमच्या दिमता तुजो स्पर्श तुमच्या थंय आसा वो वखछा मागता आसतना भोव मगाळ भाव भयणीनो सुमी जेजू सगळ्या भक्तिकांक तुज्या पांय तळाव समर्पिता सोमया तुज्या पांय तळाव समर्पिता सोमया वो वेळ तूं आराधना करूंक गेल्लो 9 दीस या पवित्र संसाराक येवन मागले तांकां मेळोवन दी ह्यो फावत खरेंच निरसी करी नाका या वखछा आमी मागता हालेलुया 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 स्वामी इश्ट आमकां आपटता आनी गुण करता फस्ट ह्या गिता मुखांच आमी गायत आसतना आमचे 2 हात आमच्या हृदयार दवरून स्वामी आमकां आपयता आनी आपयत आसतना आपयता मोगन म्हाका पळयता वेगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता जेजू म्हाका आपयता मोगन म्हाका पळयता वेगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता जेजू 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 आमची पिरगस आमच्या पिरगन्यासी सर कुटमा ती सर माया मोगां शांतीन जियोंक आत्मी तशें लौकीक बरेपण सोडूंक पावो दी म्हूण मागया आमची कुटुंबांतली छिनी ल्हान सावन ओट सावन ददलो स्त्री मलगडी सावन काळसाचें एका मनाची सावन दीत मागया आमची पिडिस्त आंदोलनार आसात तांकां जेजू पळोवंक ह्या 9 दीस नवेन हांगासर येवंक सावना जावंक पुरो जाल्यार आमी समर्पण दिवया तांचे कश्ट जावंक बोळ बसवण लाभोवन दी सुमया आमची इवाजाना कामार आसात थोडी शिकोवन आसात ह्या वखतांत हांगा जरा नान सांग पुरो आमी हांगासर याची झुमकार आसा आमचे सर इवाजानाक क्रिस्ताचे शिकवण एक प्रकार वाडोवन दीत क्रिस्ताचो उजवाड तिच्या बऱ्या कामांनी पसरून दीत आमची शाळा आमच्या शाळांनी भुरगीं शिक्षकां शिक्षकी सिंबंदी जाणवायचो उजवाड हे बाळोक झुजान लाभोवन दी
Brigadi Wabuso, Manadik Bab, Melvin Norunna, Angasarasi Sir Dermi Convently, Pau Baini, Krista the Wusward, Bariaritin Prasaronku, Ye Krista Saks Sound Chionku, Tirasanani Boltanga Laboni Minami Makia. आज प्रत्येक सावन आमचे धनी बसत आम्ही मागया तांकां सोम्याच्या पांय तळा आमी समर्पिया तुझे उदार मनान तूं दराळ मापान तांकां फाटी दी म्हूण आमी मागया जैताच्या जिणयेंत विविध गरजो आसात आज ती पुण्यताक हाडून आयल्या अकरेच्या या नोवेनाच्या आराधनाच्या निमित्ताच्या पात्रकेत आसतना निराशी जाल्ल्यांक जिवितांत सलवणी भोगल्ल्यांक आर्थीक रितीन अडचण आशिल्ल्यांक सुमी आसा म्हूण आमी सांगता समाधान नातिल्ल्यांक तुमकां आमी भेटयता हो वेळ आमी सुमयाक सुमी आमच्या थंय आसा तोच पवित्र Jésus, 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 Gungar Jésus, Jésus, Apor Jésus, Jésus, touch Apor Jésus, Jésus. Apor Jésus, Jésus, समस्येचो पर्याय करता तुझे कृपेंवर Jésus. सुमिया वक्ता आसा Alle, Alleluia. Alle, Alleluia. Alle, Alleluia. मौनपणी तुमच्या जाग्यार तुम्ही पाटी बसा सुमी आमकां आपयल्लो आमकां आशिर्वाद भरता फाटल्या 9 दिसांचे नवेन कर्ण मागण्याचे व्यक्ती जावन आमी हांगासर पाटी वेता आसतना पळोवंक तुजो कितलो संतोश लाभना जायते निजायकी भावा भयणीनो आमच्या कुटुंबांत आमी हांगासर आसा पवित्र आत्म्यान भरून आमी आसा ह्या वखदां सुमी जेजू क्रिस्त बरवशन मागल्यांक एकल्यांक दितो दिता तो केदींच निराशी करना ह्या पुण्यताक निरंतरी फाटल्या 9 दिसांनी येवन तांची विनवणी तांचे सवां हे बाळो जेजूक समर्पीत केल्यान आयच्या दिसा ती घरांत येता आसतना सगळ्यांक तो बाळोक शिजून आपल्या आशिर्वादांनी भरता एकल्यांचें मागलें तो तुमकां दिता सभासणांक येदोळूस लाभला संतोशान आसात ती आमी हांगा येवन मस्त संतोश लाभला फादर बरें जालां व्यक्तीची नियन सांग पुरो कुटुंबांत मस्त बरेंपण जालां ह्या बाळोक शिजूक 9 दिसांची नवेन कर ही वार्षिक परब आमी संभ्रमत आसतना निजायकी कितलो संतोश आमच्या मोतीक बाळो जेजू एकल्यांक आमी पळयतना कितल्या संतोशान आसात म्हणलें ताका कितलो संतोश आज तुमी ह्या सक्रामेंता मुखार येवन समर्पण तुमची विनवण्यो तुमची तेसावां मागणी हाडली काल संतांव ती ताका समर्पिली हो वक्त हो वेळ पवित्र वेळ जावन आसा मौनपणान आमी मागता आसतना तो एकल्याची मागणी आमची आयकात पवित्र सक्रामेंतल्या जेजू तुझे दैवीक आशिर्वाद आमी मागता
तुझे आश्वा पडोवंक आमच्या कुडीचेर आनी आत्म्याचेर भलायकेन आमकां सांबाळ. आमची बेजाराय पयस कर. आमचे संतोष भाग्यवंत कर. आमची शिक्षा हळू कर. तुझे आशीर्वाद पडून आमच्या कुटुंबाचेर मोगाची आनी सवस्काय बिडा ती सावंदीत तुझे आशीर्वाद पडोवन दी. विविध तरांनी अनवरान संकश्ट भोगतल्यांचेर जिन्ये निराश जाल्ल्यांचेर तांकां आळवाय लाभोवन दी. बाळोक शिजो तुझे आशीर्वाद पडून आम्हा सर्वांची तुझ्या पवित्र संस्काराची वळख तांकां लाभोवन दी. तुझे आशीर्वाद पडून सदांच आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या वैयक्तीक चिणयेचेर आमच्या वाड्या घरांचेर ल्हानकड्या समस्या एका कुटुंबान जियेतल्यांचेर तुझे आशीर्वाद पडून आमच्या फिरकतीचेर आमच्या वारड्याचेर आमच्या दिसीचे सर बरेपणा खातीर जावची एका कामात तुजो आशीर्वाद घाल. बाळोक शेजू ह्या वखदां बाळोक शेजू सर्वांक आशीर्वादान भरता. मागण्यान उदार जाल्लो फाटल्या 9 दिसान हांगासर येवन मागणे करन आस बाळोक जेजू तुमकां पळयतना संतोषान भरता. त्या संतोषान बाळोक जेजू आशीर्वाद दिवंक शकता. कवयां गीत येद्या वेळा सक्रामेंतान येद्या वोडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. पूर्विल्या त्या रूपा होता नव्यो रीती आदाया. सोलवून वेचास्कत विश्व्या भावार्थाचे बोळ दिव्या. जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुती जा. पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान हरसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समस मीना भरता. प्रार्थुया. ए देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडयलोय. तुझ्या सडवणीचो पळ सदांच आमचे आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्ताराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो चियेतान वास करताय ससनाच्या ससना. आमेन.
बापा समोर सर्व आम्ही एकटाई झाल्या भक्तीनाने माना उतरते ऐको कामका समर्पू होवी या बलिदाना या गव्या सर्यका स्थळ्या उल्हासून प्रिय देवा गीता गायनाने अर्गा दिया ताने केल्या सरुकारा ये या गव्या सर्यका स्थळ्या उल्हासून प्रिय देवा गीता गायनाने अर्गा दिव्या तुली केल्या स्वरूपारा. मोगल भावपणीनो तुमकां समेस्तांक बाळू जेजूच्या पुंतळा मोगाचो स्वागत मागता. तुमची त्या सवा इरादे घेऊन या पुंतळा तुम्ही आयल्यात. आज नवे नासो आनी माणो दीस नवो दीस जावन तुमी सुखान आसतना या देव टेंपलाक या पुंतळाक आयल्यात. तुमची त्या सवा इरादे घेऊन तुमी दवरल्यान आनी बाळू जेजू पळयता आनी खंडीत तुमकां बेसांवांनी भरता. तीच उरती दादूसकाई सोम्या जेजूची. ह्या संदर्भार ह्या मिसाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता आसतना हांगासर आयचो विशय नियाळसो आसा. मागण्यांत उदार जाता तो दिवच्यांत पयलो जाता. मागण्यांत उदार जाता तो दिवच्यांत पयलो जाता. देखून आमी मागण्यांत उदार जावंक जाय. तो आमी खंयच्यान दिवचें काले दिवचें पयशे मात्र न्ही वस्तू मात्र न्ही मोग दिवच्यांत सेवा दिवच्यांत कळ्ळें बुजवण दिवच्यांत कळ्ळें कुमोग करच्यांत बरीं उतरां उलोवच्यांत बरो सांगात दिवच्यांत तरातरांचीं दिवचें आसा. देखून दिवच्यांत तो पयलो जाता. देखून मागणें भोव गरजेचें. कित्याक सोम्यान आपणाकच सगळ्यांक दिल्लें आसा. आपणाक सगळें खाली कर दिल्लें आसा. देखून तो सोमी जेजू तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी बरी म्हूण मागता आसतना आज समेस दानी खातीर मागता. ह्या पुंतळाक पुलनी पुलाची पाकडी दिवन जेवणाक जावं इतर फेस्ता कार्यांक जावं आदार दितात त्या स दानी खातीर मागता. आनी हाची देवस्तुती चलोवन व्हरतात आनी आमच्या खातीर मिसाचें बलिदान भेटयतात आनी आमच्या खातीर मागतात. मनादी बाप दीपक नोर्बर्टायन यासक तकवडेंत तांचे मिसांव काम करून आसात. आमच्या फिरगजेचे ते अलंगरचे आनी आमचे सगळीं सदांच आसात आनी आमकां व्हरतो आदार दितात. ह्या संदर्भार तांकां तुम्हा समेस्ते तर्फेन मोगाचो स्वागत मागता. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तांच्या बसोती आमी मागया. ह्या संदर्भार प्रत्यक्षात ते सावन बसोत मीस भेटयता वारन रुहान टिमेल्लो अबुधाबी अर्गासावन मीस भेटयता एना मिलिटा आनी मॅक्सिम डिसोजा मोडबिद्री. ते वतीन अल्बन अल्वारीस आमी दिता पौलीन आनी गिल्बर्ट अल्वारीस वेलंकनी वडो. बऱ्या भलायकेच्या ते सावन बसोत व्हडले आरोग्य भाग्य सिगल्लू बली पुजेन अर्पिಸುತ್ತಾರೆ. सुंदर आचार्य बिराव ताचे रित्यान बसून मागया. हरगानी ते सावन बसोत मीस भेटयता फिलिप नेरी सेरावो आनी कुटुंब आयसी कॉलोनी बोरवली मुंबई. ते वतीन आलिस रोड्रिगेस आमी दिता 57 ವರ್ಷ ಮೊರಡ ಸುಡಾಸ್ कडून चार्ल्स रोड्रिगेस ಬಂಟ್ವಾಳ. ಪ್ರತಿ सावन बसोत मीस भेटयता एल्विटा पिरेरा वेलंकनी वडो. कॅनडांत PR मेळचे बसोत प्रति सावन बसोत मीस भेटयता दिव्या शेट्टी कॅनडा. कुटुंबांत देवादेन संजय दत्त आमी दिता लेलिसिया जी शिल्वास मिलार मैवडो. अर्गासावन मीस भेटयता ब्लसिल्ला क्वार्टर्स कोसेस वाडो. अर्गासावन मीस भेटयता हिल्डा क्वार्टर्स नेरूल मुंबई. प्रति सावन बसोत मीस भेटयता फ्लोरिन पेरेरा बेळवाई. कुटुंबांत देवादेन संजय दत्त आमी दिता फ्लोरिन पेरेरा बेळवाई. अर्गासावन मीस भेटयता ग्रेशियन आनी रेनिटा मार्टिस गुरुपुर. प्रति सावन बसोत मीस भेटयता रियोना नोरोना ताकोडे. देवातीन मोंतीन पिंटो जात आमी दिता रीव रिका आनी रिवा पिंटो.
Mood Bidri. Devo den Arun Disojat me amisita Cecilia Disoza Ospet. Ya server de bosud magia masam isna bosud magia. Je kona mag tan basilana suda askulun je bosud yami se chabali dan belar magia. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो जीवन जेजू ख्रिस्त ते बोमगच्या भावांनो आणि बहिणीनो आणि बाळोक जेजूच्या भक्तिकानो एक कुटुंब सावन समेच्या जेवणांत वांटुली घेवंक आमी या समेच्या वेदी बाबारी जमल्या आयची देवस्तुती आमचे थंय आसले एरां थंय वांटून घेवंक एरांच्या गरजांक पावोवंक उलो दिता देव आमचे थंय उदार जाला आणि ताच्या उदारपणान आमकां ताणें जायतें दिलां ताच्या उदारपणान आमकां अर्गां दिवंक ह्या 9 दिसांच्या नोवेनान आमी पात्र घेता आसतना आज प्रत्येक सावन आमी आमच्या धानी पासत मागया तशेंच आमी पेल्या तें उदास सावन चियोंक आनी आमच्या थंय आसलो तो दुडू वेळ सगत देणी पेल्या ती वांटून घेवंक शिकया आणि यें ते साव मोतीन दवरन एका मनाचे आनी एक काळजाची जावन हे पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया थोडे वेळ मावून रावया आमचे अंतस्करणाची जर्थी आमी करया आनी तळ खालसान हे पवित्र मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्वपदवीदार देवा आणि तुमकां भाऊ भयणीनो म्हजो गुन्यांव सर्व सांगता मनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत बगेवन सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्पराध देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो आमेन सुमिया काकुत सुमिया काकुत क्रिस्ता काकुत काकुत सुमिया काकुत सुमिया काकुत महिमा देवा कुसगी अनिशक्ति तजैसा सोसारी सर्वेश पोरा देवा सर्गिचाराय सर्पद्वेदा देवा बापा हामी तुका नमस्कार करता हामी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून हामी तुका वळखता सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाकळठाय आमची काकूत कर तू बापाच्या उज्याक बसलाय आमची मागणी मानून घे तिच्या पवित्र सांगती देवा बापाची महिमी जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता
एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 आमेन. प्रार्थूया. प्रीतीच्या बापा, जेजूच्या बहुपवित्र नावाक आमी मान दिता आणि त्या नावान तुवें आमची सळवण केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितान ताजी गोडसाण चाकून तो दोशी जावंक ताणें बसयली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती सोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रात्म्याच्या एकपणान चियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सा पावलून कोरीतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. सरसंगतींनी जशी तुम्ही पहिले मुनचे भावार्थान प्रसंग करचे हुशारायेन जणवायेन सहाय दिवच्या बऱ्या कामान आणि तुमकां शिकयलेल्या माया मोगान तशेंच ह्या धर्माच्या बऱ्या कामान तुम्ही पयलीं जाया. हे हांवें सांगलेलें एक फर्मान म्हूण तुम्ही चिंती नाकात. हेरांचे उमेदी विशयान उलोवन तुमचो मोगी तेस कालेतीचो म्हूण रुजू करचो म्हजो उद्देश. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे उदारपण तुम्ही जाणात. तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळ जालो. कित्याक ताचे दुर्बळताये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी. देवाचे उतर. देवाचे उपकार. आपल्या लोकातय सोमी संतोष पावता. आपल्या लोकातय सोमी संतोष पावता. सर्वेस्पराक एक नवे गीत गाया. भक्तांचे सभे ताची होगळी गाजया. इस्रायल आपल्या रस्त्यातय उल्हासो. सियोनात असलेली आपल्या राजातय संतोष. आपल्या लोकातय सोमी संतोष पावता. नास केळ केळो ताच्या नावाची स्तुती करू. वियोल विण्यार संगीत करू. सर्वेस्वर आपल्या लोकातय संतोष पावता. दुबळ्या धाकटांचे तो तारण करता. आपल्या लोकातय सोमी संतोष पावता. आपल्या लोकातय सोमी संतोष पावता. हालेलुया 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 हालेलुया. काळोखान झेल्ल्या लोकांक देखलो एक व्हड बुजवा. मरणाची सावळी पडलेल्या गांवां झेलांचेर उदेलो एक प्रकाश. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामत्यो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवत्ता. महिमा तुका सोम्या. तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी तो पळोवच्या खातीर तुमी आदारीनसे चत्राय घेया. ना जाल्यार तुमच्या सर्गीच्या बापा लागचो कसलोच प्रतिबळ तुमकां लाभसो ना. देखून तूं दान दन करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वजय नाका. कपटी सिनेगोगान आनी रस्त्यांनी येरादांव सबस्की जोडच्या खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळसो मेळोवन जाला.
पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवात कितें करता तें तुज्या दाव्याक आतां कळना जावं अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितालो. देवाचे भूत वाकली तुका क्रिस्ता जिवन जेजू क्रिस्त तें भोवमगाच्या भवनो भयणीनो आनी मोगाळ जेजू बळकाच्या भुक्तिकानो एका गांवांत एक नावार्थीक दाक्तेर आसलो आनी एक दीस तो कार अवघडाक बली जालो. मरणाची खबर वाऱ्यान वेगान विस्तरली ताच्या त्या जाग्यार. लोकांची केट ताच्या अंतिम दर्शनाक जमली. साराचे ग्रेस्त अरियकले नावार्थीक मनीस आतांनी फुलांचे रीत घेवन आयिल्ले. त्या लोकांच्या जम्यांत थोडी युवकां युवतींनी गुपीत दुखाचो जरी गळोवन थोडी निर्जीव दाक्तेराच्या पांयाक आपण रडली. एर थोड्यांनी हातांतलो कागदां कवळो मरणाच्या पेटयेंत दवरून दाक्तेरां थंय उपकारी मौन दाखोवंक सुरू केलें. मरणा उपरांत दुखेस्त कुटुंबाक बजयतना पिरगजवीकारान त्या मरणाच्या पेट्यांतले कागदाचो कवळो उक्तो केलो आनी ही उतरां त्या कागदार बरोवन आसलीं. मोगाळ बाबा भयणीनो, म्हज्या चिनयेक वाट दाखयल्लो म्हजो देव आज म्हाका ना जाला. म्हज्या शिकपाच्या तानेक जर जाल्लो आज सस्नाक न्हिदला. आमच्या कुटुंबाचो आधार सस्नाक सांडून पयस केला. अंतरल्या दाक्तेराक लागशिल्ल्यान वळखलो तो विगार मुंदरान म्हणलो, ओ दाक्तेर, आपणासशीन आयिल्ल्यांक फकात वकात मात न्ही, बगार ताच्या कुटुंबाची परिस्थिती समजून जायत्या कुटुंबांक वकात दिता आसतना मात न्ही, बघा कुटुंबाची परिस्थिती समजून जायत्या कुटुंबांक आधार जाल्लो मान व्यक्ती म्हण विगार म्हणटा. साबार भुरग्यांक उसलें शिकाप सयत शिकोवंक ताणें कुमक दिल्ली. जायत्या पिडेस्तांक पुंकाक ताणें वकात दिल्लें. सोबीत आसो तांच्या तोंडार पळोवन साबार जाणांक ताणें गूण केलें आनी वो एक महान सेवक. तरी पूण जीव आसता पर्यानी कोणाक कळोवंक ना मोगाळ भाव भयणीनो, आनी तो आशिल्लो न्ही. हे घडीत आज तुमच्या मुखार हांव कित्याक दवरतांगी म्हळ्यार आयच्या शुभ वर्ताचें वसप आसतना जेजू म्हणटा, तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वजयनाका. तुजो उजवो हात कितें करता तो त्या आपल्या दाव्याक आतां कळना जावं म्हणटा. मागण्यान उदार जाता तो दिवच्यान पयलो जाता. भोव मोगाळ भाव भयणीनो, फाटल्या 9 दिसां निरंतर आमी नवीन आगांगायसर येवन मागण्यांत आमी निरंतर देवाचो जेजू बळकाचें मोग घेवन उदार जाल्या. आज पाळोक जेजू आमकां अरियेकल्यांक उदार जावंक आपयता. पूण आयच्या संवसाराचें चिंतप दुसरेंच. आमच्या समाजेंत 3 तरांचे दानी आसात. पयलो उदार मनान दिता, उदार मनान. दुसरो पुरपुरून 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 दिवन आसता.
आनी तिसरो कर्त्यावे लागून दिवचे. बोमगाळ भाऊ भयणीनो, ते पयलो वर्ग सांगचे तर येदोळ तुमी आयकलां, ह्या व्हॉट्सअपार ह्या माध्यमा मुखांतर पळयलां. क्रिसमसाच्या वेळार केक एलाम करतात, ना तर एक बोकरो, ना तर एक कोंबो आमी एलाम करतना बरो उद्देशाक एकलो दानी मुखार येता, तर ताका पवित्र सभेत असलो मोग थंय दिसून येता. हे पयल्या वर्गाचे. आनी दुसरें, आपणाचें नांव पत्रार कांतयल्यार इगर्जे मुखार आशिल्ल्या तस्वीर व्हडल्या वॉलांत व्हडलो फोटो घालून दवरल्यार, तांचे स्मारक उबारल्यार, माध्यमा मुखांतर निरंतर तांची नांवां पायसतात तर दान करचे दानी आसात. कित्याक आमकां नांव जाय, आमकां मान जाय, त्या देखून आमकां स्मारक जाय. आयच्या आनी तिसरो जावन आसा, हेरांक दिना आनी हेरांक दिवंकी सोडिना, तर कितें चिंतां, समाजेंत स्थानमान मेळना कोण ना, म्हाकाय म्हणून दिवचे दानी, तो तिसऱ्या वर्गान आसा. आज आमी आमकां वर्णन पळोवया. आमी पयल्या वर्गांतले, दुसऱ्या वर्गांतले, या तिसऱ्या वर्गांतले घे म्हण. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्याक आतां कळना जावं म्हण आयच्या शुभ वर्तेचे उतर मोबागाळ आमी आयकल्लें. देवान आमकां जायती ग्रेस्तायन भरलां, मेसूंकूच जायना तितल्या आशिर्वादांनी देवान आमकां भरलां. तर देव आमचे जावं कितें आज आसयता, प्रत्येक जावं 9 दिसांचे नोवेन करून हांगासर बाळोक दिवच्या पुणशेता आयिल्ल्या सर्वांत बाळोक जेजू कितें आमच्या थंय आसयता बोमगाळ भाव भयणीनो. आज आमकां दिल्ल्यांतलें इल्लें पेल्यांक दिल्यार आमकां कितें उणें जायत. अरियकलो आपले काळजांत हांव निर्णय केल्ल्या प्रकार दिवं. रोडवण म्हणल्या बरी न्ही, सुरसुरी करून दिनाकात. कित्याक देवाचे उतर सांगता, आस्त्या तोंडान तो दिता, देवाक मोगाचो. दुसऱ्या कोरिंथकारांत बरयल्ल्या 9व्या अध्यायात 7व्या वळेन वाक्य वाचूंक मेळटा. बोमगाळ भाव भयणीनो, दिल्ल्यान देवाक मात्र न्हय, पेल्यांकी आमकां मोगाची जावंक पावतल्या. हे सत बोमगाळ भाव भयणीनो, दिल्ल्यान आमकां घेवंक करता. सुम्याचो मोगाचो उपादेश ताणें सांगलो, कार्यान दाखोवंक अवकाश दिला. एक जेजू बरो शीत जावंक बाळोक जेजू आज ह्या पुणशेत आयिल्ल्या आम्हा अरियकल्यांक आपयता आसतना म्हजी आनी तुमची जबाबदारी कितें गे म्हणलें, आज आमी बाळोक जेजूक सांगया. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जो उदार मनान दिता तो ग्रेस्त जाता, आनी एकलो सुरत करता तो दुबळो जावन चुरता. उदार मनीस संपूर्ण जातात. जो दुसऱ्यांक पिवंक दिता ताका पळोवंक दिता मेळ्ळो. ही म्हणयेन आमी आयकता 11व्या अध्यायात 24 वळींत. बोमगाळ भाव भयणीनो, दान धर्म करतना नांवा खातीर न्हय, हांवें सांगल्या त्या पयल्या वर्गा बरी केदळा आमी पेल्यांच्या बऱ्यापणा खातीर चिंतून आमी दान करता, पवित्र सभेचो मोग आमी चिंतून दिता, ते उदारपणाचे दानी जावन आसात. तांकां मागण्यांत पवित्र सत्यान देव मोती घालता. म्हज्या बाबा, म्हज्या भयणी, उदार जा. आनी तो उदार जावंक येता बोमगाळ भाव भयणीनो पवित्र सभेच्या मोगान. तवळ हेरांक पूर्ण जावंक पेल्यांचे कस समजता, चडीत मोपान तो साथ दिता आनी उपकार दिता. आमी कितें म्हणटा, ताजेडे आशिल्लें कोण ना ताणें दिलें, ताजेडे चोरले पयशे तो दिवन आसा, दिवन दी, कितले दिता पळया. आमचे चिताप तें न्हय मोगान. हे 3 तराचे व्यक्ती हांवें सांगिल्ले ते सत जावन आसात. त्या देखून एकलो थंय पयशे आसा म्हण व्हरून 1.5 लाख दिवन केक काडना. ताका एकाला 100 रुपयांचे केक कित्याक 1.5 लाख दिवचे, तितलोय मांडसो मनांतलोय तो. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाचो मोग करूंक तो मुखार सरता. देखून जेजू बरी आमी उदार जावंक आज आपण दिता आमकां. जेजू उदार आसलो,
पहिल्यान पहिले आमी उदार जाचे खंय आमच्या मनान आमच्या चिंतमान तुमचे मन क्रिस्त जेजूचे मन जावं म्हण सांव पाऊल फिलिपिकारां बरयल्ल्या 2 अध्यायान 5व्या वळीन आमकां सांगता मन बरें आनी उदार तर देव आमच्या थंय उदार जाता. देखून आमी हेरां विशीं मनांत बरें चिंतूंक जाय, तांच्या विशीं बरें उलोवंक जाय. नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटा. आमकां कित्याक पळोवंक मेळना? कित्याक पळोवंक मेळना? आमी आमकांच विचारया. काळजान उदार जावया म्हणटा बाळोक जेजू. जी काळजान उदार ती हेरांतय उदार पावतात, दाहे दाखयतात, हेरांक बक्षितात. घेवनशान न्ही भोव मोगाळ भाव म्हणून आसचे आमचे क्रिस्ती समर्थ पगार दिवच्यान संतोष पावा म्हणटा. ते कितेंच पाटी अपेक्षिनात. देखून जेजू म्हणटा दिया तुमी घेतल्यात. लुकाच्या 6व्या अध्यायान 38 वळीन आमकां वाचूंक मेळटा. आजकाल मनीस स्वार्थी जाला भोव मोगाळ भाव भयणीनो. मिसार हजारांक रेतेऱ्यो पटल्या रेतेऱ्यो तेरसा पटल्या तेरस मागण्याची जोमत आमी करता जाल्यार आमी कितल्या मापान उदार जाता. आमच्या काळजान आमच्या मनान आमी उदार जाता म्हणले वचपी सवाल भोव मोगाळ भाव भयणीनो आज आमी अरियकल्यान विचारचें भोव गरजेचें जावन आसा. सगळे म्हाका जाय पातीनाथ बराड म्हणून तुळेन गाद आसा. कितले आता तितले पुंजोवन दवरचें. मागीर फाल्यां कोणाक गी मेल्या उपरांत खंयच्या बँकान आसा म्हूण गुत्तुना थोड्या. त्या देखून भोव मोगाळ भाव भयणीनो म्हाका एका कडेन उडास येता. एक राय आशिल्लो, ताका एक मंत्री शिकारेक गेले रानाक येता आसतना पावतना तो घोडो इल्लो भुकेलो. ताकाय काणाची गरज पडली, हांकांय इल्लें भूक लागली आनी थोडें काण केलें. उपरांत घोड्याक चोणें दिलें. तितल्यार खंयत हांव तो मांकोडा इल्लो गुत्तुना म्हाका. मांकोडा इलो आनी घोड्याच्या कानान तांतलो एक चोणो ताणें चुकलो आनी हो मांकोड काणून तो रुका पावलो. मुठींतलो तो चोणो काताना धरणीक पडलो. धरूंक म्हूण मांकोड येताना हाल्ले ते पुरा चोणे सकयल पडले. देवा मनकलाची आवाज त्या पळयल्यार तो मांकोड पुरा नेरस जालो. मांकड्या बरी मनशांनी आपलेस आसा. आजो पळ जावन मनीस जाता इतलें जमोंक साधन करता. आमी जमल्ले उपकारा पडना भोव मोगाळ भाव केदाळा निराशी जाता. मनशाच्या काळजान आसताय पयशे ग्रेस्तकाय अधिकार नांव जोडची आशा आसा तर तो केन्नाय संतोशान आसलो न्ही. तो निराशीत ताजे तोंडी भागूंत आसता पत्नागू घंटे. आजो पळ जावन मनीस संतोष समाधान उगडयता आनी क्रमेण ताका BP शुगर कसली पिडा येता आनी तो दाक्तरा व्हरून घालता. देखून इल्ले आमी उदार जाल्यार बरें. देवूय आमकां उदार करता, तुमची पिडा पुरा गुण करता. बोगाळ भाव भयणीनो देखून महात्मा गांधी म्हणटा देवान आमकां कितें जाय तें सगळें दिलां पूण आमचें आपले सवर आमकां कितें आसल्यार तें पावना. त्या देखून आमी कालें करचें. क्रिस्तांव चिंतपा प्रमाणे आबलेस महापातकाच्या 7 मुळां पैकी एक जावन आसा. कित्याक आबलेस मनीस सदांच आपणाक चिंतता आनी हेरांची बेपारो करता. दुसऱ्यांक सांगचें तर आबलेस मनीस पुंजोवंक चिंतता आनी हेरां संगी वांटून घेवंक मन करिना. बुद्धिस्ट धर्म म्हणटा विपरीत आशा आपलेस आसल्या तर ती निर्वाणाक पावना, ती सर्गाक पावना. ते शिकयता. जेजून ग्रेस्तकाय विशीं दिल्ली 17 भोव मोगाळ भाव चिंताप आमी स्पश्ट करी जाय आयच्या दिसा. कित्याक ग्रेस्त मनीस जमोवंक चिंता सोडून हेरांक दिवंक शिकना. अशें दुर्बळ्यांक असायकांक गरजेवंतांक कुमो करता तर भोव मोगाळ भाव भुकेल्ल्यांक ताणेल्ल्यांक असायक मनशांक आमी देखता तर जेजून शिकिल्ली ती शिकून पूर्ण जाता. एक बऱ्या समाऱ्या घरे बरी आमच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायान आमी जिवंक शकता. पगार ग्रेस्त पिशा मनशाच्या वापारी बरी न्ही भोव मोगाळ भाव भयणीनो. आमी ग्रेस्तांवन उरोंक आसूंक ना तर कोण मागण्या उदार जाता तो दिवच्यात पयलो जाता. जेजू आमकां आज उदार जावंक आपयता. पयलें जावन आसा दयाळाची करणी. हेरांच्या गरजेक सवाय म्हज्या मर्जेक न्ही. हांवें करचें दान धर्म म्हज्या वैयक्तीक नांव जोडच्या खातीर न्ही, प्रसार जोडच्या खातीर न्ही, माध्यमा मुखार प्रसार करच्या न्ही, जे मर्जे कारणा शिवाय न्ही,
गरजेक पावानांतल्या चडीत जावन दिवची न्ही देखून हांव कितें बरेंपण करता तें घुटान करूंक आज पवित्र पुस्तक आमकां सांगता आसतना देवाचें उतर आमकां जगोवन दिता आसतना दान धर्म करतना तुजो उद्वाद कितें करता तें तुज्या दाव्याक आतां कळना जावं म्हणटा दिल्ल्यान आमी धरत्या मापान घेता म्हणटा भोव मगाळ भाव भयणीनो आनी दुसरें बरें करण्याचो प्रतिबळ केदींच आमकां चुकाना हें सत मगाळ भाव भयणीनो जारे पदगांवचे विधव स्त्रीची करणी विधव स्त्रीन काणीक जाल्ले ते देवळांतले पयशे 2 देवळाच्यो करण्यो तुमच्या मुखार हांव दवरता आसतना दृश्टांत म्हाका आशिर्वादान ती बदलली जिणे पयणार आमी करच्यो हर एक देवळाच्यो करण्यो आमकां आशिर्वाद जावन बदलतात भोव मगाळ भयणीनो कित्याक आस्त्या तोंडां दितालो देवाक तो मोगाचो दुसऱ्या कोरिंथकारान 9 अध्याय 7 वळीन आमकां म्हणटा जेन्ना आमी कोणाक आमी कुमो करता त्या वेळा व्यक्तीच्या तोंडार उदेवचो तो आसो ताजो परजळ देव पळोवन संतोष पावता तिसरें जावन आसा संपूर्ण कालीकरण दिताना दुखोवंक पुरो पूण ताजी भरती तयार आसा मोगाळ भाव भयणीनो आशिर्वादाच्या बेसांवांनी दिवन दुबळो जालो कोणूच ना पूण पुंजोवन दुबळे जाल्ले 6 जाण आसात म्हजे लागीं ओमताच्या मापान आसा तर हांव दिना ते जाल्यार म्हाका कांय फरक पडना कित्याक म्हजे लागीं बरोवन ओमत जाय आसल्यार तातूंत 1 मूठ आमी दिवचें पूण जेन्ना म्हजे लागीं आसले सकट पुसून दिता तेन्ना म्हजे थंय देवळाची करणी भोगता काळजाचें उदारपण जेजुवाक मेचता आनी जेन्ना आमी काळजा जावन आमच्या मनांत जावन आमी उदार जाता न्ही जाय की आमकां सर्वांक आशिर्वादाने भरता 9वें वर्स आमी आराम केला ह्या वर्सान 12 म्हयने पोरूय 12 जाल्ले आतां 1 म्हयन्याक 1 करणी हांव तुमकां दिता बाळोवचे पुणशे ताका इल्ल्या पयलें जावन आसा पिडेस्तांच्या प्रायवंताच्या घरा वचून तांचे लागीं इल्लेशें उलोवचें दुसरें शेजारी वा वाड्याच्या कोणी आस्पत्रेंत दाखल जाल्यार 1-2 दीस तांचे संगी रावून तांच्या घरच्यांक आदार दिवचो तिसरें दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपाक अर्ती कुमोक दिवची चौथें दुर्बळे कुटुंब घर बांदतना तांकां वस्तू रुपार जावं पयशे ना तरी सेवेच्या रुपार तांकां कुमोक करची 5वें बावळटान शेळून मिसा येनांतल्यांक वेळार तांकां मिसा आपण हाडून उत्तेजन करचें आमाल पिवणा बली सल्ल्यांक मोगान बरें करून पळोवचें आसिकपी नेणाऱ्यांक सरकारी सवलत ते तांकां दाखोवन दिवचें 8वें नैतीक वाटेतावन पयस केल्ल्यांक पावती जाणवाय दिवची 10वें राग आशिल्ल्या लागीं उलोवंक आजत आमी इल्ले प्रयत्न करचे 11वें मन परिवर्तन करना दुस्मानकाय सांडून दुस्मानाक बोगसूंचें 12वें पेल्या विशांत नाका जाल्लें उलोवंक मोसोरांनी विकाळ खबरो पयस करूंक घटना करून उलोवचें बंद करन करिनासतना चत्राय घेवचें तर आमी हें करता तर चलता जिणेन आमी खंडीत आमी उदार जाता आनी देवा मोगाचीं जाता मोगाळ भाव भयणीनो फाटल्या 9 दिसांनी नवें करनासतना आमी उदार जावया बाळो जेजू आमच्या जिवितान अजाप करतालो थोडी दृश्टांत हांवें दवरचीं तर जारेपेच्या विधव स्त्रिये बरी आमचे जे आसले इल्लें बावडतान आमी दिवया सुनेमाच्या स्त्रिये बरी बरें करच्या बागेन मनशां बरी उदार जावया आरामेतेच्या जुजे बरी कितेंच अपेक्षिता दिवया मेसोदनेच्या पवित्र सभे बरी तांकां वर्तें कर दिवया एक बऱ्या समाऱ्या बरी पयशान न्हय आमचो वेळ आमचें बरें मन हेरांच्या बऱ्या रिस्के घेवंक उदार जावया जाकेयो बरी परिवर्तन जावन उदार जावया आनी क्रमेण पिलिपंगारां बरी कोणें दिवंक फुडें सरनातल्या वेळार आमी मुखार सरया आनी करणी आमी करया तर यो आमी करता तर मोगाळ भाव भयणीनो न्ही जाय की आमी उदार जाता आनी बाळोक जेजू आमच्या जिवितांत भरपूर आशिर्वादांनी आनी जिवीत आमचें नंदन करच्या मापान अजापां करता आस हे 11 नोव्हेंबरा दिसा आमी हांगासर आसतना एवक्रिस्तान पात्र घेवंक आसतना एवक्रिस्तान जावं प्रेरण जोडूंक आमी सर हांगासर जमले आसतना एवक्रिस्तान जेजू ताचें सर्वस्व निमाणें रक्त तंब पर्यंत आमकां दिलें आज तोच जेजू आमकां सर्वांक उलो दिता आमच्या कुटुंबान आमच्या वाड्यान जायतीं गरजेवंत आमच्या कुमेक करूंक आसात आमकां बहुत अवकाश आसात तांकां सोदून काडन आमचें तें कितें आसा आमचें तें वांटून घेवंक तांकां उदार म्हूण आमी दाखया
आनी जेजू बरी आमी कळमी नासतना तांचो पाठिंबो करून आशीर्वाद आसतना सर्गींचे राज आपणोवच्या खातीर आमी मागण्यान तशें उदारपणान जिवं जयतली कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदान आमी जोडून घेवया. आमेन. उबी रावया. देव उदारपणान आपल्या भुरग्यांक गरजेचें तें फावो करता. आमी हेरांतूय बरें मन दाखोवं आनी उदार जावंक आमची प्रार्थना बापाक आमी भेटोवया. आमची जबाबदारी आसा. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी याजक धर्मिकांनी बऱ्या भावार्थी जिणेन जेजूक साक्षी जावन तांच्या परजेक मेल पंक्त जावंक तुज्या सक्तेन बर म्हण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. बाळोक जेजूच्या पांयांतळी आयिल्ल्या सर भक्तिकांची सर मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बागय आनी जेजून दाखयल्ल्या वाटेन जमकोंक कुमक कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयिल्ल्या सर पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचें देणें फावो कर. जिणयेंत सदां तुजे कुशेक काल्तिमान घालूंक शिकय म्हण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. हांगासर जावच्या वावराक आनी योजनाक आदार दिवच्या सरदानीक सेवा भेटोवच्या धार्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुजे दाराल बेसांव दिवन तांचे जिवीत सोबय म्हण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. बरे आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाचे प्रायोजक जाल्ल्यांक जेवण तयार करूंक आवडटेल्यांक सुदारसितेल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसावांनी बर म्हण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. दोळ्यांनी दंपिया. मोगाळा बापा, पिरगेच्या बऱ्यापणा खातीर आनी विविध रितीन कुमोक दिवच्या सरदानीचेर प्रत्येक रितीन पिरगेची सेवा करच्यांक फाटल्या 9 दिसान जेवणाक जावंक पुरो, प्रायोजनाक जावन रावंक पुरो, नोवेनाक जावंक पुरो, ताजो वेळ तांची देणी दिवच्या सर्वांची तुजें बेसांव घाल. ताजे उदार मनाक तांकां बेसांव दी म्हूण आमी मागता. बापा, तुज्या उदारपणान जेजू मुखांत तूं आमकां बोगसांनी थारण लाभयताय. तुजी खुशी आमच्या करण्यांनी आमकां जिवंक फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आणि वाईन हाडू नायल्या स्वीकार कर बापा. आमकां सामी आस तुका दिता स्वीकार कर बापा. उंडो आणि वाईन हाडू नायल्या स्वीकार कर बाबा. आमकां सामी आस तुका दिता स्वीकार कर बापा. किरकोळ काळजां आमची बापा अर्पिता वास्तुका. दाखय दया लाभय कृपा तुझ्या भुरग्यांक आमकां. उंडो आनी वाय हाडून आयल्या स्वीकार
आमी आज तुका दिता स्वीकार कर बापा. जेजू क्रिस्ताक तुझ्या पुता आमकां तुवें दिलो आमी दिवच्या आमकां फेल्या आदार तुजो पाट उडो आनी वायन हाडून आयल्या स्वीकार कर बापा. आमकां सामी आज तुका दिता स्वीकार कर बापा. म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सोबत देवपा मानतातले जावन मागत. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताज्या नांवान आमी भेटयता तें देणी दयाळपणी मानून घे म्हण आमी मागता. त्याच तुझ्या पुता जेजूची नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वसूया वय अशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर कळेने सर्वती जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो ओ काही तो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सर्वणे ससणी येवजण केलें आनी तो सगळो पर चडलो उसवाट म्हूण आमकां दाखयली आनंद तुजो विनाशी सैमात दिश्टी पडलो ताजे आमार परसळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सदळबारा सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवी पवी दरबाराचो सर्वेस पोतू सर्गानी संसार बांदला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय सर्गी तुका सर्गी तुका सर्वेस पोराची नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका सर्गी तुका सर्गी तुका बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची खूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट म्हणून सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पण.
त्याचपरी जेवण जातस त्याने कास घेतली, तुका नव्या दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हणे, तुम्ही समेस्त घेयात आणि अंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सष्टणी करारचे रगत पत्कांचे बक्षणी मेळच्या तुमच्या पासत आणि समेस्त मनशा पासत ते वरोच चले. हे म्हज्या उगडसा करात. पावत चुकून आम्ही परगट्या, सुमी जेजू मेलो, जेजू जीवन जालो, जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आणि पणाचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि वो जिविताचो उंडो आणि सडवणीची काळ तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केला, ही दुकान आमी तुका दिन वसता आणि जेजूची कूड आणि रगत सवतेल्या आम्हा समेस्ता पवित्रत्मेन एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, अख्ख्या संवसारार विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेचो उडास करे. लिओ आमचो पापा, पीटर पोल आमचो गोळी बापा आणि सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडे. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टगादीन तोरलेल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखाबळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मोरये देवाच्या माया सांगाते तिसपती भाग्यवांजूचे भाग्यवंतान मृता आणि सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याची जोत पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. बोमगाळ भावपणी आमच्या सडून आज्ञा मनान धरून ताणे शिकले प्रार्थन तिरकेन म्हणूया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुझे कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडचो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां थळलेन पडोवं दिवं नाका, पण वायटांतले आमकां निवार. सर्वस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितां सवस्कय आमकां दी. सर्गींचे बाग आणि आमच्या सर्वंदराच्या जो क्रिस्ताचे येणे बरवशा अतिरिक्तेला आमकां तुझे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आणि सर आकारांतली वाटय. कित्याक राजवटके पदवेनी महिमा तुझे ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्म तांबळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पण तुझ्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आणि तुझ्या खुशा प्रमाणे तिका शांतीन एकवटान सांबाळ. तुझी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकांक क्रिस्ताची शांती आमी पाठवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे
संसाराचे शेळिये संसाराचे पाप करतेले आमका शांती दे. ही देवाची शेळी संसारची पाप करता ती शेळेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे विशीं म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका म्हाका भलायकी मेळटली. Magal Babalino, pavitr kumgar ami sem guetão, o pavitr kumgar pagat ami jiber mas sem so. तुका शिवच्या काळीजे अत्रेता मोगाळ सोम्या जेजुराया ये तू मोजा काळजां धनिया दादोस तू कर येण्या तुझ्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टापित मोगाच्या रावतो काळजान मोजा स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टापित मोगाच्या रावतो काळजान मोजा. उंड्या रूपा तुकास म्हाका दिता मुझे आत्मिकान तू जाता कुर्पे जीवी तुला भयता मुझी जिनी नंदन करता स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टापित मोगाच्या रावतो काळजान मोजा स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टापित मोगाच्या रावतो काळजान प्रार्थूया.
प्रितीवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी तिमी मोडची म्हण तुवें येवसिली. हे तुज्या मोगाचे येवजणे पासून व दिनवासपणाचो याज्ञ संभ्रमण जेजूच्या नांवान आटपली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावे म्हण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांची आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विस्वास उसारूंक सर्गा तुज्या सस्नां वाकणू आमकां पावे म्हण आमी प्रार्थिता. हे मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बरशा मगाच्या भाव भणीनो, नव्या दिसाच्या ह्या नव्यानांत ह्या आराधनांत मी सांगतो वांठिली जाल्यार तुमकां समीच तांकां अभिनंदन पडयता. फाटल्या 9 दिसांत कांय थोडी 10 दीस वज्या पुरशांत आज पर्यंत नवें वर्स सुरू जाल्लें तावन आमी हे देव टेंपलाक येवन आसा तेंगे. आनी फाटल्या 10 दिसांत 10 विशयांचेर नियाळ करन देवाचें उतर आयकून बाळका जेजूची सासाय मागल्या. माध्यमा मुखांतरी ऑनलायनीर सुमार हजारांनी हे नव्यान केल्लें आसा आनी हे मुखार जायते कुरपेचो वळो आपणायलेलो आसा. त्या पासून तूं धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया. वो एक अवकाश पावलेल्याक ताळयो पटोवन दिनवास पडटा. आयच्या दिसा हाची आराधना करून मिसाचें बलिदान पटोवन देवाचें उतर आमकां दिवन मागण्यांत उदार जाता तो दिवच्यांत पयलो जाता. ह्या विशीं अपुरबायन आमकां शिकोवन दिवन समेस्तांनी खातीर मागलेल्या मनादी बापू दीपक नरोणा हांचो काळजांतान उपकार भोवडटा आनी तांकां तुमच्या समेस्तांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. ताळयो पेटोवन पाद्र्यापाक अभिनंदन पाठवया. तशेंच मोगाच्या भाव भणीनो, ह्या मिसाच्या बलिदानांत तुम्ही भक्तीन वांटिली जाल्यात. फाटल्या 9 दिसांनी सुकोन आसतना आयलेली कोण आसात म्हळ्यार मस्त जाणां आसा. व्हेरी गुड. तुमकां हांव ताळयो पेळटा. व्हेरी गुड. तशेंच ऑनलायन सुकोन आसतना ऑनलायन नोंद करतलीं आसात. तुमकांय शबासकी पटयता, अभिनंदन पडयता. आयची देवस्तुती सोलून व्हेल्ली आसा कोसेस वाड्याघरांनी. तशेंच आयचे जेवणाक कुमो केल्ली आसा, आदार दिलो आसा. तुम्हा समेस्तांचो काळजांतान उपकार भोवडटा. गुरकारणीचो, प्रतिनिधींचो, वाड्याघरांचो उपकार भोवडटा. सुमेची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. हाचे दिसा पुरबायचें गायन केलां मॅक्सीम. फाटल्या 10 दीस नातुल्लोय लास्ट. हाचे दिसा हे नव्यानाचें समारोप कार्य करच्याक आयलाय. मॅक्सीम फाटल्या सगळ्या वर्सांत हांव तुजी सेवा व्हरती आमच्या पुंडळाक. त्या उमेदीन तूं आमची सेवा करताय. देवा सोम्याची स्तुती करून आमकां मागोवंक कुमो करताय. तशेंच तुका येवंक जायना जाल्यार बरें करन आमकां हांगासर म्युजीक मिनिस्ट्री करच्याक ब्रदरांक आयतें करताय. तुजो काळजांतान उपकार भोवडटा. तुकाय देव बरें करूं म्हणटा. अपुरबायचें गायन करतात आमची अपुरबायचें गायन मंडळाची आनी फिरगस संदे. तशेंच मेलवी फाटल्या दिसांत तावन हांगासर ऑनलायन हांगासर घालन आमकां कुमो करता. तुजोय काळजांत तुमचोय काळजांत उपकार भोवडटा. तशेंच देवस्तुती बरी करून आल्तार सगळी मंडावळ करता. सिस्टर मेबल तिचोय काळजांतान उपकार भोवडटा. तुकाय देव बरें करूं. फाटल्या 10 दिसांत हांव निरंतर हांगा जावनचें मिसाचें बलिदान लायव्ह चित्रीकरण करून आसात. देवीवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल. ऑनेस्ट अविनाश फर्नांडीस आनी अनुपम फर्नांडीस हांचोय काळजांतान उपकार भोवडटा. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसाचें लायव्ह स्ट्रीम करूंक आमकां कुमो केल्ले आसात. डिलिशिया वास आनी फ्रॉयड डायस मिलार वाडो. तशेंच मर्विन आनी एल्विटा पेरेरा वेलंकनी वाडो. तांचोय काळजांतान उपकार भोवडटा. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या भाव भणीनो, 9 दिसाचें नोवेन संपलें. फाल्यां परबेचो दीस. फाल्यां परबेचो दीस आनी फाल्यां परबेच्या दिसा सकाळीं 10 वरार इंग्लीश भाशेन मीस आसा. कितल्या वरांक? 10 वरां. आनी फेस्ताचें संभ्रम मिसाचें बलिदान सांजेर 5 वरां. 5 वरांक आमी वाती वांटूंक सुरू करता. वाती वांटून जाल्लेंच मिसाचें बलिदान आमी सुरू करता. मुर्दमाची वाती पयले वांटता. उपरांत 5000 पर्यंत 5000 सकयल दान दिल्ल्यांच्यो आमी नांवां वचून
थंयसर वाती मांडटा उपरांत आमी मिसाचें बलिदान सुरू करता मिसाच्या बलिदानाच्या अखेरेक साती पिर्जेंत बेस्त पिर्जेंत रावलेल्यांक आमी मान दितले हांव मोगाच्या भाव भयणीनो पर्याच्या संभ्रमाक तुमकां मोगासो स्वागत म्हणटा पयल्या सांजेचे मीस बडितात मैसूर देसाचे गुडी बाप अधीक मनाधीक दोतोर फ्रांसीस सेरावो आनी सकाळीचे इंग्लीश भाशेन मीस बडितात मनाधी बाप रिचर्ड फर्नांडीस प्रथम त्रेस्त याजक पयल्याचो विशय हे परी आसा मागणी बरोवशाची जोडतात बेसांवां बळका जेजूची मागणी बरोवशाची जोडतात बेसांवां बळका जेजूची मागणी बरोवशाची म्हटल्यार सांगा मागणी बरोवशाची जोडतात बेसांवां बळका जेजूची बरोवशान मागया मागण्याची कुटुंबां बांदया बरोवशान मागया मागण्याची कुटुंबां बांदया ह्या विशयाचेर फाल्यांची परब आमी संभ्रमता आनी खंडीत आमची कुटुंबां मागण्याची कुटुंबां जातली म्हणलो बरोवसो आमचो देखून ह्या फेस्ताक कोणाक तुमकां मुद्दम दिवंक आसा मीस दिवंक आसा तशेंच तुमकां कांय दान दिवंक आसा कांय मुद्दम रावंक आसा बेगीन सगळें करिनासतना तुमी दिवची कित्याक जायतो खर्च ह्या फाटल्यान आसा जावं बरो तुमी पळयला वरें काणी घेता न्हू फाल्यां पर्यंत जायतो खर्च आसा जेवणां आसात जायते पाद्र्या पयल्यात जायते म्युजिशियन येयल्यात तशेंच ऑनलायन स्ट्रीम जाला आनी जायते तयारी करूंक आसा देखून फुलनी फुलाची पाकळी दिवन आदार दिया सांगात दिया म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता तशेंच फाल्यां जायतो वावर आसा कटींग असो वावर सकाळीं 7:30 सुरू जाता ताच्या उपरांत चेरां मांडूंक आसात जायती मांडवळ करूंक आसा हलतार सुजोवंक आसा हांगा सगळ्यो वस्तू थंय व्हरूंक आसात आनी जायती सरबराई करूंक आसा हें सगळें करूंक आसा तुमी स्वयंसेवकांनी येवन वावर करच्याक आदार दी जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता फिरगजकारा लागीं विनंती करता मोगाच्या भाव भयणीनो स्टॉला भेट दिया बेंजार केले मीठ तेल कोंथंबीर दिनो रिली कुकुरी सिमाजी आसात आनी खंडीत आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमच्या आत्मी झुजा विरो झुजोवंक जय चडूंक आदार दितात त्यो भक्ती वस्तू घेवंक उलो दिता दैवी वखदां आसात गांठी दुखी गॅस्ट्री पिडे भुरग्यां पिडे संबंदी अस्थमा पिडे संबंदी वखदां तेलां थंयसर आसात ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडचो तशेंच तुमचें तेसांव कितें आसा जाल्यार थंयसर पोंतडा तुमी घाला हांगासर घाला तुमकां मिसां दिवंक आसा जाल्यार थंयसर स्टॉलान दिवयेत ना म्हजे लागीं दिवयेत तुमकां दान दिवंक आसा जाल्यार स्टॉलान दिवयेत या म्हजे लागीं दिवयेत आनी खंडीत आमी तुमच्या खातीर मागता भक्तीन मिसां तुमी वांटिली जाल्यार परत तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना येवच्या शुक्रारा सकाळीं 6:30 वरांक एक नोवेनाची मीस आसा आनी 10:15 वरां देवी काकुळचो तेर्स 10:30 वरां सक्रामेंताचें आरदान 11:30 मिसाचें बलिदान नोवेन उपरांत भक्तिकांक जेवण शुक्राराचें देखून परत येवच्या शुक्रारा मेळया नोवेनाक फाल्यां पेस्ताच्या परबेक मेळया रेलिकेचो आशिर्वाद फाल्यां आसतलो आनी ह्या जग तुमच्या तकलेचेर हात दवरून मागतले ह्या संदर्भात व्हडा संख्यान येवन तुमी ह्या परबेंत वांटेली सावन परत मोगाचें आपोवणें दिता आनी आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा समेस्तां देव बरें करूं नोवेना गायती जावया नोवेनाचें गीत आमी गावया बाळूक जेजू नमन तुका राव तूं आमचे संगी सदा बाळूक जेजू वंदन तुका आदा आनी सदा सर्वदा नंबर घे सांगात राव म्हजो संतोष म्हणटा समी तो मनशाचो इश्ट जावन गेलो सर्वतरांच्या गरजांनी मनशां पावलो पिडा गुण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यान शिकयलेलो जेजू मेस्त्री म्हण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशां तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बडो म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां देखून बसया जायते संवांगासर आसात मी ते संवाद वचून सांगतना जर तर तुमची ते संवाद आसा जाल्यार ते संवाद सांगता कुडसूंक तुमकां आपोवणें दिता हांगासर एकल्यान अर्गां सांगल्यांत बळजेजूच्या मजतीन मागलेल्या स बरेपणाक दोळ्यांचें ऑपरेशन बऱ्यान जालां आनी त्या बसोत देवाक अर्गां दितात आनी तांचे दुयेक बरी सेरीक मेळचे बसोत म्हाका विनंती करतात एकल्यान एका पांयांक एकल्याच्या पांयांक बळ ना ताका बेगीन सोलोवंक कुरपा मेळचे बसोत म्हाका विनंती आसा
एकासी एक परीक्षेन पास होवचे पासून म्हाका विनंती केल्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत जानवाय गिन्यान फावो जावचे पासून तशेंच एकल्या बरें काम फावो जावचे पासून म्हाका विनंती केल्या तशेंच एकल्या नातवाक बरें करून शिकोवंक परीक्षा बरें बरोवंक ताका गिन्यान मेळचे पासून म्हाका विनंती केल्या बाळू जेजू तांणी केल्ल्या स्वरूप अर्गां दिता आसतना एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावंक म्हाका विनंती केल्या एकल्याक जाग्याचे 9/11 मेळोवना ते 9/11 बेगीनच मेळचे पासून म्हाका विनंती केल्या एकल्याचे दुवेक बैल्या हाड काणकोणची मस्त सोय आसा ती सुटचे खातीर म्हाका विनंती केल्या एकल्या भयणीस कोलेस्ट्रॉल आनी प्रेशर उणें जावंक एकल्या भावाक परगांवान बरें काम मेळोवंक एकल्या कुटुंबान भुरग्यांनी माया मोगान जिवंक एका घरांत बांदूक आसचें ती रीण बरें येतना बेगीन फारीक करून करपा मेळोवंक एका भयणीची कातीची पिडा गूण जावंक एका भयणीक रातीची बरी न्हीद पडोवंक एका 6 वर्सांच्या चेडू भुरग्याची पांयांक ती दोवी शिवां आशिल्ली ती वसोवंक वळख जेजूच्या मजतीन लाभलेल्या बऱ्यापणा अर्गां दिता सांगातास ह्या वर्सा जावंक आसची घरांत सरकारी बरें अंतरान जावंक हातींतलीं कामां पोतां पावोवंक सर योजना यशस्वी जावंक बऱ्या कंपनींत बरें काम मेळोवंक परगांवांत इंटरव्यूंत तें सिलेक्शन जावंक बरो फुडार बांदून हाडूंक आतांच्या बोटाक जाल्ले किळे ते नपेस जावंक सर्व कावचेनी कंत बेजाराय निराशपण पयस सरोवंक एकल्याचे आमल पिवणें साणूंक आनी एकल्या आवय बापायक बरी भलायकी मेळोवंक तशेंच शांती समाधानांत घरांत जिवंक एकल्याची गुमटेची शिरीची तकलेची दुगूण जावंक एकल्याच्या पाठीच्या कण्याची कुशीच्या बरीची दुगूण जावंक एकल्याच्या पाठीच्या कण्याची कुशीच्या बरीची दुगूण जावंक एकल्याची कुडींत गॅस्ट्रिकाची पिडा गुण जावंक एकल्या कुटुंबान शांती समाधानान रास करूंक परगांवांत असल्या कुटुंबा संद्यांक कर्मांत बदलती फावो जावंक एकल्या माल पिवण सोडून बरें जिवीत जिवंक आदार मेळोवंक एकल्याच्या कृषीचेर बेळ्याचेर आशिर्वाद लाभूंक लागलेली कुरवायेचे समस्ये आनी किडीचे समस्ये निवारूंक एकल्याच्या पुर्विलां बरें उदक फावो जावंक तेका जाणांची मायग्रेन तकली पडपड गूण जावंक एकल्यान हाती धरलीं सगळीं कामां शबीन बंद पावोवंक एकल्या हाती धरलें घराचें काम शबीत बंद पावोवंक एकल्या चलयेचे स्ट्रेस उणें जावं नेगेटिव्हिटी एनर्जी पयस जावंक पॉझिटिव्ह एनर्जी रुतां जावंक MBBS शिकतल्या तरणाट्याक शिकोवंक जाणवाय गिन्यान फावो जावंक एकल्याच्या जाग्याचे समस्या परिहार जावंक तेका जाणांची मायग्रेन तकली पडपड गूण जावंक एकल्याच्या कामाच्या थळ्यार आसचे स्ट्रेस ते सगळे पयस सरोवंक एकल्याची गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावंक एका कंपनींत एकल्याक परमनंट वर्क फ्रॉम होम घरांत रावन काम करचे काम मेळोवंक तशेंच एकल्याच्या घोवाक बरी 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 भलायकी फावो जावंक तशेंच एकल्याच्या दुवेक बरी सैरीक फावो जावंक ईश्वर ते संवासात आनी जर तर आमची ते संवास आसा जाल्यार ह्या ते संवासांक आतां कुडसिया आनी बळका जेजूक आमी समर्पण दिवया आनी आमच्या गरजां खातीर विशेश करून ह्या संदर्भार मागया दिमी घालया आमच्या हात उबारया बळका जेजूक ही आमची सर मागणी भेटोवन दिवया अर्गां तुका सुमयान जेजू होगळप तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू आराधना तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 उला मारा उला मारा उला मारा विश्वासा उला मारा समया उला मारा बळका जेजू लागी उला मारा तुमचे कष्ट सांगा तुमचे कंत सांगा तुमची बेजाराय सांगा तुमचे अत्रेक सांगा पटल्या 9 दिसांत निरंतर समया लागी मागता तुम्ही समी तुमची मागणी आयकून आसा तुमकां तो पळोवन आसा तुमचे तो बिरमत पावोन आसा तुमचे तो काकूळ दाखोवन आसा तुमचे तो दया दाखोवन आसा तुमकां मोगान तो पळयता तुमकां आपणूक आशयता तुमकां गुण करूंक आशयता तुमकां मागलेले सगळें दिवंक आशयता ह्या सुम्या उलो मारा हालेलुया 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 जेजू 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 सोमया बळका जेजू सोमया जेजू सोमया या सगळे भक्तिकाचे दयाळ दिश्टी घाल तांची मागणी मानून घे तुझी वड काकूळ ती मागणी ऐक मागलेले सगळे फावो कर फाटल्या 9-10 दिसांत निरंतर ती मागून आसा सोमया जे इरादे बसो ती मागता ते इरादे तांकां संपूर्ण जावंक तुजी कृपा फावो करे तुका जा महिमा तुका जा वराद होगलाप हालेलुया 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 सगळी संगत आम्ही मागया
ही बघिवो जेजू बाळका तुझी सर पदवी याच्या पितरान उगडापी केल्ली असता आणि तुझो हात बेसांव दिव कोलोला असता तुका पातळी उलो मारतल्या सकडींक देईन आयक तुझ्या बेसांवांनी बर आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवन तुझी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. तो ग्रास आजून कदे नेहमी आमचे सुकलेल्या बक्षिसां तशी आमची पातकां बगस आणि आमकां ताळीन पडो दी नका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मतेची आणि देवाचो पूत मनीस जालो आमच्या मतेची आणि देवाचो पूत मनीस जालो आमच्या मतेची नमान मरी कृपे मरलेस मध्ये जे सांगता श्री आम्ही तातू सुदेम सुदमी पॉल यूस चेंजेस जो भगवंती मरिये देवाचे मये महापापांगा ते विनंती कर ताण आमच्या मरणाच्या कडे नमान मरी कृपे मरलेस मध्ये जे सांगता श्री आम्ही तातू सुदेम सुदमी पॉल यूस चेंजेस जो भगवंती मरिये देवाचे मये महापापांगा ते विनंती कर ताण आमच्या मरणाच्या कडे आमेन. नमान मरी कृपे मरलेस मध्ये जे सांगता श्री आम्ही तातू सुदेम सुदमी पॉल यूस चेंजेस जो भगवंती मरिये देवाचे मये महापापांगा ते विनंती कर ताण आमच्या मरणाच्या कडे आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आमच्या मतेची आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि देवाचो पूत मनीस जालो आमच्या मतेची एलोम महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी तशी आता आणि महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी तशी महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी तशी जेजू बळकाम चेरबे साऊंगले जेजू बळकाम चेरबे साऊंगले जेजू बळकाम चेरबे साऊंगले बळका जेजू लागी संगता माग्या हे जेजू तुवें सांगलाय मागा आणि तुम्ही घेतल्यात सुदानी तुमकां मेळटले आणि बड्यान तुमकां उक्ते जातले तुझ्या भोव भगिवंती माय मरयेचे मजतीचेर पातयेवन हांव बडयतां सोदतां मागतां आनी ते म्हाका मेळशें कर. तिकडी बरदोळे दंपी आमच्या खासगी गरजां खातीर वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया. सगळी संगत मागया हे जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो. तुज्या भोव भगिवंती माये मरयेचे मजतीन हांव गलतेपणी आनी अधी गरजेन तुज्या बापा कडेन तुजें नांव मागता आनी ते म्हाका फावो कर. इकडे बरो आमी मागया. विशेश करून आयच्या दिसा सरदानी बसत मागया पुलाची पकडी दिवन आदार दितात सांगात दितात पेल्याचे कश्ट पळयतात उदारपणान कुमक करतात बरेपणान पेल्याक सेवा दितात. पुलाची पकडी दिवन या पुणतळाक हांगासर जेवणाक तरेतरेच्या बरेपणाच्या कामाक परबेच्या संभ्रमाक उदारपणी कुमक करतात. त्या सर्व दानी बसत मागया तांच्या दानाचो फळ येतेश बापान तांकां सुमी फाटी दिवून दी. हालोवन दोलोवन बरोवन चेपून तांच्या लेसांनी बरोवन दी तांचे जिवीत सुखाचे समृद्धीचे करून दी म्हण मागया. सगळी संगत मागया हे जेजू तुवें सांगलाय सर्गानी संवसारात पण म्हजी उतरां सरशिनात तुजे भोव भगिवंती माये मरयेच्या मजतीन हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हण खंडीत भरवसो आसा. आमी मागया ह्या पुणतळ घेवच्या हरिका भक्तिकां खातीर मागया. बळका जेजूचीं बेसांव मागून हांगासर येवच्या हरिका भक्तिकांक बळका जेजूचीं बेसांवां भलायकेची संतोषाची समाधानाची जैताची सुटकेची बऱ्या कामाची बऱ्या विजाची भुरग्याचे देण्याची बऱ्या सेरिकेची तरेतरेची बेसांवां फावो जावं दीत म्हूण मागया. आमची सगळी मागणी संगाता गुंतून बाळका जेजू समर्पण कर म्हणया. मागया येच्या पंचा जेजू बाळका कतिने बेजारान बरोवले आमच्या काळजांचेर एका कुळी दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार आमी सर पडोवन मागता. तुजे इतलें बिरमोदीन बरोवले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारसून दी. नेत्रेत्रेगार मागची कृपा आमकां दिवून दी. काडे आमचे वयले सर कश्ट रासपण तुजी कुमकांनी बसवण आमकां धाड. बापानी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वरणोच्या सदां सर्वता आमेन. मगळ बाबडीनो आमच्या सुम्या जेजून आमच्या जिवितान जायतें बरें केलां. फाटल्या ह्या 9 दिसान तावणो फाटलें जायतें बरेंपण केलां. म्हाका एक बारीन फोन आयिल्लें एकल्या व्यक्तीक कंपनींतल्यान काडचें आशिल्लें. 3 दीस ताका टायम दिल्लो. 3 दीस टायम दिल्लो. 3 दिसां भितर तुका आमी रिजल्ट सांगता तुका दिता न्हू काम वेच्या परिस्थितीर आसा. देखून ताणें म्हाका फोन केल्लें फादर तुमच्या 9 वेळा मागा म्हणून. कालच्या राती ताजे फोन आयिल्लें कंपनींतल्यान ताका
कामांतले खंडांत परतून ताका मुंदारसून वचोंक बरो अवकाश करून दिला त्या पासून ताका आमी अर्घां दिवया एकल्याक थंयसर इज्रायलांतून म्हाका फोन येयले आयचे सकाळी तिचे विजा नातल्ली आनी तिका मागीर ऑप्शन नासतना फाटी येवंक एजेस पडचे परिस्थितीर आसली कोणी तिका एक स्पॉन्सर जावन मेळो नातलो आनी 2 दीस आसले 2 दीस कल्सो आनी आयसो दीस आसले 2 दीस नातल्यार फाल्यां तिणें बैसर जे आसलें हे संदर्भात तिका कालच्या सांजेच्या वक्ता एक बरो एक स्पॉन्सर मेळ्ळा आनी तिका थंयसर रावंक अवकाश मेळ्ळा त्या पासून मागोंक आज सांगलां त्या पासून धन्य देवाक आमी अर्गां दिता आनी एक जर्मनींत असलेल्या एका भुरग्या तरणाट्याक शिकोवन जालां काम नातल्लें आनी मागो सांगलें तुमच्या 9 वेळा 9 दिसा कंटिन्यूस म्हाका फादर म्हाका एक काम मेळच्या नाजाल्यार शिकोवन जाल्या उपरांत आमकां मागीर फाटीं वचूं असली परिस्थिती आसा आनी आयच्या सकाळींच्या दिसा ताची मॅसेज आयल्या आय गॉट द जॉब म्हाका काम मेळ्ळां देखून सद्याक फाटीं वचचें टेन्शन आसना ना देखून आमच्या बसत मागिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणला पण ही 3 गणितां कालच्या संजेतावन आयच्या सकाळी पर्यंत घडल्यान म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो सोम्याक साद म्हणलें खंयचें ना सोम्या सरसंगती साध्य आमच्या जिवितांत जायते बरेंपण केलां करूं ना जाल्यार मुखल्या दिसांनी 100% तो करता असलो बरो असो आमकां आसूंक जाय आनी असलो बरो असो आमकां निराशी करिना देखून इकडे बोरदोळे दांपया आमच्या जिवितांत केल्ल्या बऱ्यापणाचो उपकार पळोवन ताका आमी अर्गां दिवया आमकां लाभलेल्या सर बरेपणाक लागून अर्गां मागणें सांगाता म्हणया हे भोव उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सडपडता तुवें आमकां दया केले तेवढ्या उपकारा खातीर आमचे अर्गां मिटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकुळत आमी वर्णी दिल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातींनी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजापाच्या इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिव दीत आनी तुजी कडेन खातीर दैवीक मजड जोडून दीत सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू आमेन सोम्याचे नावे आमचो आदार सोम्या दयेन आयक मुजे मागणे सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं सर्व दयेन मोगान भरलेले देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुझी गुण करची सगळ्यात पिढेस कुडे लाभोंकस बघतेल्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशीर्वादीत करताय ह्या तुझ्या भुरग्यांचेर प्रत्येक जावन तरातराच्या पिढेनी कश्ट दिल्याचे तुझे दाळ दिश्ट घाल तांच्या मोतेचे सर दूख आनी तांच्या मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तोंड तूं पयस कर तुझ्या पुता बाळोचे तुज्या कृपेन तांकां कुडी येतम्याची पुर्ती भलायकी लाभय अशांगात आनी तुज्या संगातपणान जोडूलो दैवीक अनुभव सासनाचे जिवे जोडून तांकां आदार जावं हे मागणे आमी करता तुझ्या पुता जेजूचे नावी ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಕೆಸರೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पुता सवे जी येता राज करता सष्टनाच्या सष्टनाक सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं तुमचे सभे आसूं सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वसून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडुपकार परत तुमकां समेस्तांक देव बरी करूं म्हणटा आसतना भक्तीन आराधनान तुमी सांत नवेनान वाडिल्ली जावन सुमेची भरपूर बेसांवां जोडिल्ले तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता. आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा फाल्यां फेस्ताच्या परबेंत सांगाता मेळया सुम्याची भरपूर आशिर्वादां जोडलेल्या आम्हा सर्वां सांगाता मेळून सुम्याक परबेची मीस भेटोवया आनी सुम्याची बेसांवां जोडया. आतां जेवणाक आयती जावया जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्याक तयार जावया. सुम्याचे नावे आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं प्रार्थुया सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा आयच्या भोव पवित्र सनवाराच्या दिसा ह्या पुणतळाक येवचें भाग भोव केल्ल्या पासून आराधनान मिसां नवेनान वांटिली जावन
बळकाची दुची बेसांवां जोडूंक फोव केल्ल्या पासो तुका आमी अर्गां दिता हेच्या आतां आमी ह्या जेवणाक तयार जाल्या हे जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण तयार करूंक वावुरलेल्या कोसेस वाड्याकारांची तांकां सांगात दिल्ल्या समेस्तांची तुजो आशिर्वाद घाल तशेंच हें जेवण तयार करूंक दान दिवन कुमक केल्या समेस्तांची तुजो आशिर्वाद घाल ताजे वावणटीचो आनी दानाचो फळ तेच मोफान तांकां फाटीं बेळसो कर म्हूण मागता हें जेवण जेवता हांव इकल्या तुजो आशिर्वाद घाल कुडीच्या वाडावडीक हें जेवण उपकारता आत्म्याच्या वाडावडीच्या कणा खातीर निरंतर वावरूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हें मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जी येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आतां पवित्राची मागणी आमी करता योग्य आसक मुखार एक आसक हांगास पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये लाभयम का तुझी कृपे देनी लाभयम का तुझी कृपे देनी बोळाधिकर आमची अस्क जिनी बोळाधिकर आमची अस्क जिनी बोळाधिकर जिनी पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये कुटुंबाची येऊ कामी माया मोगा कुटुंबाची येऊ कामी माया मोगा लाले मागता लाभय तुझी कृपा लाले मागता लाभय तुझी कृपा लाभय तुझी कृपा